मेल ओढ दे Cyril Trasta आणि Tresilla Crasta, Cameli San Zuzeci Pergaz Wamanjuru, Diacono Stanley Liston Pinto, Put Ambrose Pinto आणि देवादेन Benedicta Pinto, San Zuzeci Pergaz Borimar, Diacon Pranay Pereira, Put Philip Pereira आणि Angelina Pereira, San Bosteveci Pergaz Permanoro आणि Put आणि Diacon Avid Pais, Put Dennis Pais आणि अनिता पायस साहेब साल्वोदर फिरगज बेलतंगडी आमच्या याजकी संस्करणेच्या देवस्तुतींत वांटले जावंक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक मोगासो येवकार मागता. पास्काच्या सोतोळ्यांत उल्हासूंक आनी देवाक अर्गां दिवंक आमकां आनी एक वर्तो अवकाश मेळ्ळा. कार्मेलीत बेसांत 12 वर्सांची लांब तरबेती संपयल्या उपरांत आज हे 14 जाण उमेदवार याजकी दीक्षा घेवंक आयते जाल्यात. ह्या वक्ता आमच्या मिसावा विशयांत आनी प्रत्येक जावन एका याजकाच्या मिसावा विशयांत आमी नियाळ करूंक फावो. बाप्तिस्मांत आमकां सर्वांक एक राय प्रवादी आनी याजक जावं मागले. देखून आमी सर्वां जेजूच्या सार्वत्रिक याजकपणांत भाग घेता. पूण एक याजक आपणाचे संस्करणेद्वारे ह्या मिसावांत लागशिल्ल्यान भागीदार जाता. एक याजक जावन तो देवाक पर्जेची नावे स्तुती भेटयता. एक मेस्त्री जावन तो पर्जेक शिकयता आनी एक गवळी जावन आपणाच्या तेबेन दिल्ल्या लोकांची जतन करता. हे तिदोडे मिसांव आज हे दियाकोन हातीन घेतात. आपल्या धर्मीक जिविता सांगता गवळीक जबाबदारी आज ते आपणायतना तांचे पासून आमची मागणी देवाक भेटोवया. तांकां देवाच्या शेताक उदार मनान ओपून दिल्ल्या दियाकोनांच्या वडिल्या पासून तशेंच तांच्या कुटुंबादारा पासून ह्या मिसा वेळा मागया. ही संस्करणी दिवंक शिवमोग्गा धर्म प्रांताचे गवळीक बाप अदीक मनादीक फ्रांसीस सेरावो हांगा आयिल्ले आसात. ते आतां हेरां याजकां संगी दियाकोन आनी तांच्या वडिलां सांगता ह्या देव मंदिरांत प्रवेश जाता आसतना आमी सर्व उबी रावया, प्रवेश घेत गावया, क्रियाळ जावन हे देवस्तुतींत भाग घेवया. हे संभ्रमीक देवस्तुतीची घनता सांबाळूंक नेमयारलेले फोटोग्राफर तशेंच व्हिडिओग्राफर आसात. देखून तुमी कोणेय फोटो वा व्हिडिओ काडूंक फुडें येनासता आमकां सहकार दिजे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. आतां प्रवेश गीताक आमी उबी रावचें. आमकां सगळ्या
जेजूचे ताच्या उगडासाकचे आदेश दिवन आमकां फरमायलेले आमकां सगळ्यांक तारण दिवन ताका स्थाने भेटले बलिदान कल्वारीचे संभ्रम हो सोलो विश्वासान आमी मागता बलिदान हे जेजूचे ताच्या उगडासाकचे आदेश दिवन आमकां फरमायलेले आमकां सगळ्यांक तारण दिवन ताका स्थाने भेटले बलिदान कल्वारीचे बलिदान हे जेजूचे ताच्या उगडासाकचे आदेश दिवन आमकां फरमायलेले आमकां सगळ्यांक तारण दिवन ताका स्थाने भेटले बलिदान कल्वारीचे बलिदान हे जेजूचे ताच्या उगडासाकचे आदेश दिवन आमकां फरमायलेले आमकां सगळ्यांक तारण दिवन ताका स्थाने भेटले बलिदान कल्वारीचे बलिदान हे जेजूचे ताच्या उगडासाकचे आदेश दिवन आमकां फरमायलेले आमकां सगळ्यांक तारण दिवन ताका स्थाने भेटले बलिदान कल्वारीचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन शांती तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या विशेष काळार पास्कांच्या काळार आमी आसतना आज आमकां दौडतो संभ्रम आमच्या कुटुंबांनी जल्मोन वागोवन कार्मेलीत कुटुंबाक सेरवून थंयसर तरबेती जोडून आज आल्तारी मुखार पावल्यात आमचे 6 जण दियाकोन भाव प्रणय रितेश अवीत आनी स्टॅनी लिस्टन देवाक आमी अर्गां दिता ह्या आमकां दिल्ल्या दियाकोनांक थोड्याच घडयांनी ते आल्तारीक पावतले आल्तारीक समर्पिल्ले जावन आसतले मागलेले जावन आसतले मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हर एका याजकाक एक विशेष मिसांव आसा ते मिसांव जावन आसा की देवा आनी लोकां मदलो संबंद रुता करूंक आसा करूंक आनी तो वागोवंक आनी असले विशेष मिसांव ते हाती घेता आसतना आमी तांच्या लागीं तांच्या खातीर मागता आनी विशेष रितीन तांकां जल्म दिवन वागयल्ल्या तांच्या आवय बापाय खातीर आमी देवाक अर्गां दिता ह्या आमच्या याजक भावां खातीर मागता आसतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो येदोळस तुमी प्रस्तावनेचे आयकल्ल्या बरी आमी सक्कड याजक जावन आसा बावतिस्म घेतलेले हर एक लोक देवाच्या सोम्याच्या सामान्य याजकपणान भागीदार आनी हें याजकपण आमी सांबाळूंक आसा आमचो आनी देवाचो
संबंध आमी सारको दवरलो ना तर आमी सुकोवन पडल्या तर आमच्या पातक आमी वळखून घेवया आनी त्याच खातीर आमी संगाता म्हणया हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासून बगे सदां संवकार मुली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वोदयदार देव आमची उपकार करूं आनी आमची सर पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया मोगाळ देवा तुझ्या एकल्या सुपुताक परम आनी सशनाचो याजक तुवें केलाय जांकां ताणें आपले सेवेक आनी पवित्र गुटाचे मणयारी करून दवरल्यात तांणी विश्वासपणी आपले मणयारपण पाळिशें कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सशनाच्या सशना आमी आयकूंक वेचें देवाचें उतर मनशा कुळांतय देवाक आसो अपरिमत मोग उगडा पकडटा आमी हर एकलीन देवान विंसलेली ताजी विंसणारां ताजे दृश्टेन आमी मोलादीक ताजो मोग आपणावचो आमकां अत्युत्तम फायदो हेर सगळें लुकसाण वा ना फायद्याचें तो मोग आपणावन त्या मोगांत आमी कदाळ रावता त्या वेळा आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकता असलो अपुर्बाय असो संदेश दिवची वाचपां आतां आमी चीत दिवन आयकोवया.
येरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाचें उतर हे परी म्हाका प्राप्त जालें. आवयचे कुशीन तुका रसचे आदींच हांवें तुका विंचलो. तुवें जल्म घेवच्या आदीं तुका हांवें विंगड केलो आनी जेवणांगाचो प्रवादी म्हूण नेमलो. हांवें म्हळें, हा सर्वेस्परा, पळय, म्हाका उलोवंक कळना, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी हांव तुमकां फरमायतां तें सगळें सांग. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवय हांव आसा, म्हणटा सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात भायर काडलो आनी ताच्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक यास. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक यास. मुझ्या सोम्या सर्वेस्पोरान सांगले, बोस्तू मुझ्या उजव्या पाडावकन तुझ्या वैरीं. तुझ्या पायांतळा हांवें घालीस. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक यास. तुझे राजवटकेची पदवी सियोनातान सर्वेस्पोर तुका दितलो म्हणून. तुझ्या दुस्माना वयर राजवट चलय. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक यास. पवित्राळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोआ बरी हांव तुका जल्म दितलो. सर्वेस्पोरान सपूत दिला, दिल्ले उतर तो बदलचो ना. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक यास. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक यास. सां पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. जशें एक कुडींत साबार संदे आसून हर एक संद्यांक वेगवेगळें काम म्हूण आसा, तशेंच आमी साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर एक कूड. एक कुडीच्या विविध संद्या बरी आमी एकामेका मेळोन आसा. देवान आमकां
एकल्याक दिल्ले कृपेक सरी जावन आमचे ते आसलेली देणी विविध एकल्याक प्रावाद करचे देणे मेळ्ळा जाल्यार आपणाक दिल्ल्या भावार्थाच्या मापान तो प्रावाद करूं कारभार चलोवचे देणे मेळ्ळा जाल्यार पेलेचे सेवे खातीर तें तो चलो तो शिकवणदार जाल्यार आपले देणे तो शिकोवच्याक वापरूं हेरांक उत्तेजन दिवचे देणे मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं दान दितलो उदार मनान दिव अधिकर चलयतलो जतनेन चलोव दयाळ करणे करतेल्यो त्यो हास्त्या तोंडान करूं देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार Bălghitu सेवक तुझो तुका तो मानवलो तुवेंच विंसून काडलोलो दूतो नव्या सोल्यासो सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआं पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेवण जातच जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो सिमांव जुआंवच्या पुता हांचे प्रास चड म्हजो तूं मोग करताय गी ताणें जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी पेद्रून जाप दिली होय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें पेद्रून ताका म्हळें सोम्या तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय देवाचे उतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता आता याजकी दिक्षेची रीत सुरवारता कोणाच्या सुद्धा बाबाक वळख जायनासता स्वंत कुशेन याजकपणाची जबाबदारी हाती घेवंक फुडो येता म्हणून दाखोवंक आतां हे उमेदवार तांचें नांव उलो केल्लेंच हांव हजर आसा म्हूण सांगून फुडें येतात त्या उपरांत आमचे प्रांतीय वडील ते ह्या वर्गाक फावोवन बिस्पाक शिफारस करता देवाच्या आदाराचेर पातयेवन बिस्प तांकां याजकी वर्गाक विंचता तवळ आमी उबे रावन सोम्याक दिन वसुया गिताचो श्लोक गावचो ही विंचोवणेची रीत जाल्लीच गोवळी बाप याजकी जिविताच्या महत्व विशांत शिकोवन दितले
याजकी संस्कारणी घेवंक आसात ते मुखार सरात. दियाकोन प्रितेश स्टीव क्रास्टा, दियाकोन स्टॅनी लिस्टन पिंटो, दियाकोन प्रणय परेरा, दियाकोन अवित पायस. भो मनादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक याजकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. ते याजकी वर्ग घेवंक फावत असले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती पोरचे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आसलेल्यांचें मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हूण दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावांक आमी वेंचून करता. Somyak din wasuya to boro. Somyak din wasuya to boro. Somyak din wasuya to boro. Moga perimita socorro. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आनी विशेष रितीन आज याजकी दिक्षा घेवंक फुडें सरलेल्या दियाकोन प्रणय, प्रितेश, अवित आनी स्टॅनी लिस्टन, लियोनार्डो दा विंची हाचे जिणेची एक विशेष काणी आमकां आयकूंक मेळटा. लियोनार्डो दा विंची प्रख्यात कलाकार आनी ताचें एक इस्कॉल आसलें. अभ्यार्थींक तो कशें पेंटींग करचें गे म्हणल्या विशीं तरबेती दितालो. आनी ताच्या क्लासींत आसलो एकलो फिदेलिस म्हणल्यार नांवाचो. एक दीस ह्या प्रख्यात कलाकारान लियोनार्डो दा विंचीन फिदेलिस म्हणल्यार आपल्या शिसाक लागीं आपयलें आनी सांगलें की तुवें एक काम करूंक जाय. सोम्याचें तुवें एक पिंतूर सोडोंक जाय आनी तें जावन आसा ताचें निमाणें जेवणाचें पिंतूर. हें आयकल्ल्यान फिदेलिस सगळो कालुबलो जालो. हात पांय पुरा ताचें कांपूंक सुरू जालें. हें म्हजे वरवीं साध्य गी म्हूण चिंती लागलो. आनी तक्षणा तो सांगूंक लागलो, मेस्त्री, म्हजे वरवीं षड शातिवंत आसात, जाणवायेचे शीस तुका आसात, अनुभवी आसात, समर्थवंत तुजे शीस आसात. तांचे लागीं तूं विचार, म्हाका हें साध्य जावचें ना म्हणालो. आनी ताका जबाब दीन लियोनार्डो दा विंची ताका सांगूंक लागलो, खंडीत जावनी तुजे वर्ते शातिवंत हांगा आसात, तुज्या केसर जाणवायेचे हांगा आसात तें हांव जाणा. तुजी जाणवाय लागून हांवें तुका आपयल्लें न्हय, हें काम मिसावन दिल्लें न्हय. तुजी शाती पळोवन तुका हें काम हांवें दिल्लें न्हय. तुजें थंय आसलेली समर्थ पळोवन तुका हें काम दिल्लें न्हय. तुजी तालंतां लेखून घालून हांवें तुका हें काम दिल्लें न्हय. तरी पूण उडास दवर, तुजें नांव फिदेलिस म्हणजे प्रामाणीक व्यक्ती. तूं एक प्रामाणीक व्यक्ती देखून तुका हांवें हें मिसावन दिल्लें जावन आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, न्हय आमचे दियकोन बेस्ट म्हणून तांकां वेंचून काडिल्लें. शातिवंत थंय ताचे की वर्ते जण हांगासर आसात, पूण तांकां वेंचून काडिल्लें सोम्यान ते प्रामाणीक व्यक्ती म्हणून. हर एकल्या आपयल्ल्या व्यक्तीक बघता की
आपूण हें ना फावो ह्या कामाक ह्या मिसावाक हांव ना फावो हे म्हजे वरवीं साथ दिना. पोरण्या तेस्टमेंटान जावं या नव्या तेस्टमेंटान आमी पळयता सबार जाण अशेंच आपयल्ले कोण आसात तांणी बगल्लें जावन आसा. येरेमिया प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलें, म्हाका सारकें उलोवंक येना, हांव आनीकी भुरगो, हे म्हजे वरवीं साथ दिना. फिदेलिसान सांगलें बरेंच. मोइसे म्हणालो, म्हाका सारकें उलोवंक येना, म्हाका गाग येता, म्हजे वरवीं साथ दिना, आरोनाक धाड. आमोस प्रवादी म्हणालो, प्रवादपण करच्याक हांव प्रवादी न्हय, प्रवादीच्या कुटुंबांत जल्मून आयिल्लोय न्हय, हे म्हजे वरवीं साथ दिना. जोना प्रवादी निनेवेच्या लोकांक ही खबर दिवंक म्हजे वरवीं साथ दिना म्हणून सांगून चुकोवन दवरलो. सिमांव पेद्रो, म्हजे तावन पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी, हांव योग्य व्यक्ती न्हय म्हणा लागलो. मरी माई सांगा लागली, हांव आनीकी दादल्याक वळखना, हें कशें म्हजे वरवीं जावचें, हे म्हजे वरवीं साथ दिना. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हर एकल्याक भक्ता की आपयल्याक हे म्हजे वरवीं साथ दिना. हांव योग्य व्यक्ती न्हय, हांव समर्थवंत न्हय, तरीपणी देवाच्या कामाक समर्थ जाय तर ती सोम्या तावनूच मेळटा, देवा तावनूच मेळटा, शिवाय मनशाची समर्थी खंडीत जावनी आमकां पावना. आनी त्याच खातीर एक याजक फुडें सरता आसतना आपल्याचें बळ पळोवन ताणें मुखार सरचें न्हय, तरीपूण सोम्याचो आदार ताका आसा, हांव तुजे सांगाता आसतलो म्हणलें स्पश्ट जावन ताका अनुभव जावन तो फुडें सरलेलो जावन आसा. एक याजक म्हळ्यार कोण? सामान्य याजका मदलो, देवान विंचलोलो, संपूर्ण तरबेती घेतलेलो, मागलोलो आनी सोम्याच्या मिसावाक नेमी हारलेलो एक व्यक्ती, एक याजक जावन आसा. सामान्य याजका मदलो एकलो. येदोळसो तुमकां तिळशिल्ल्या प्रकार दोन वर्गाचे याजकपण आसात. एक सामान्य याजकपण आनी एक मणियारपणाचें याजकपण, या सेवेचें याजकपण, कॉमन प्रिस्टहूड अँड मिनिस्टिरियल प्रिस्टहूड. आमी सकट बावतिस्मांत त्या सामान्य याजकपणान भागीदार जावन आसा. तर ह्या सामान्य याजकपण कोण थंय आसा, तांचे तावन थोड्यांक सोमी विसर ताचे थंय ताची सेवा करूंक विंचून काडटा आनी तांकां तरबेती दिल्या उपरांत तांकां मागतात आनी सोम्याच्या मिसावाक तांकां नेमी हारतात. आनी हें जावन आसा याजकपण. याजकाचें मिसांव ती थोडें मिसांव जावन आसा. पयलें जावन आसा एका रायाळपणाचें मिसांव, दुसरें जावन आसा याजकपणाचें मिसांव आनी तिसरें जावन आसा प्रवतपणाचें मिसांव. रायाळपणाचें मिसांव म्हणजे एका बिस्पाच्या आडाळतेंत भागीदार जावचें, हें पयलें काम जावन आसा. दुसरें जावन आसा एक याजकपणाचें म्हणजे मिसा बलिदान भेटोवचें, संस्कार दिवचे आनी विशेश रितीन फातक्यांक देवा थंय परतून फाटीं हाडून वयचें, हें जावन आसा दुसरें ताचें काम या ताच्या दुसरें मिसांव. तिसरें जावन आसा प्रवतपणाचें मिसांव म्हणजे सोम्याच्या कुशेकाल ताची योजना कितें, ताचें योचन कितें म्हणलें सगळें समजोवन ताणें सोम्या खातीर सोम्याच्या नांवी ताणें उलय जाय. थोडे फाटी सोम्याचो संदेश दी जाय पडटा, तरीपणी थोडे फाटी मनशाचें जिवन खंडन करी जाय पडटा. हें जावन आसा प्रवतपणाचें एक विशेष काम. हें कश्टांचें काम मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सुलभायेचें काम न्हय. सुमार वर्सां आदीं, सुमार 20 वर्सां आदीं घडिल्ली एक संगत सांगता तुमकां. एका याजकाक दोव्या याजकान आपलें अर्गामीस दवरलें. थंयसर सबार याजक आसले, सिस्टरां आसलीं, लोकी आसलो. मीस जाल्या उपरांत सन्मान कार्य आसलें, सन्मान कार्य जालें आनी मिसा वेळार ताणें सांगलो, त्या मिसाक ताणेंच त्या दिसा शर्माव सांगलो आनी शर्माव सांगता आसतना ताणें सांगलें की
मोगाच्या भावान भयणीनो म्हाका सोम्यान मागला आनी ताच्या मिसवाक नेमला आनी ह्या फुडें म्हजें काम जावन आसा तुमचे पांय धुवचे म्हणा लागलो तो सुंदर उतरां ती ह्या मुखार म्हजें काम जावन आसा तुमचे पांय धुवचे आनी अशें कार्य मुक्तलें निमाणें जेवणाक आपूणय आयलें आनी आपूण वेळार तांच्या एमसीन सांगलें की सकट लोकांक हांगासर माटवांत तुमकां जेवण आसतलें सोर याजक आनी धार्मीक भयणी हांगासर लागसीर आसत थंयसर आसल्या उजवाक आसल्या शामियाना कोसा थंयसर तुमकां जेवण राखून आसा म्हणून आमी उठोवन थंयसर गेले हांव जेवण जालें वो नवो याजक आपल्या इश्टमंत्रांक मेळोन आशिल्लो तिके लेट आयलो जेवणाक आनी तो येवन पावता आसतना आमचें जेवण सकट जाल्लें आनी त्या वेळी आयिल्लो एकलो प्रायवंत याजक उबा रावन म्हणालो याजक भावानो आज तुमी पावस एक अपूर्व असो शर्माव सांगलो अर्थबरी शर्माव तुमी सांगलो तुमकां शाबासकी पाठयता आनी तुमी सांगलें की ह्या फुडें आमचें तुजें काम आमचे पांय धुवचे म्हणून पूण आमी सकट न्हांवन आयले आज पांय धुवचे नाकात तुमी आमच्यो प्लेटी धुल्यार पुरो म्हणालो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सुलाबाचें काम वर्साक एक फावटी 12 जाणांचें पांय धुवचें कितें आसा तें सुलाबाचें काम तरी पूण सदां दीस प्लेटी धुवचें काम कितें आसा तें कश्टाचें काम तें प्रवादपणाचें काम आनी थोडीं सवालां सर जाय पडटात थोड्यांक प्लेटीच नात जेवच्याक तांकां प्लेटी नात तांच्यो प्लेटी खंय गेल्यो गे म्हण विचारचें आनी एक सवाल जावन आसा थोड्यांक तांच्या हातांनी प्लेटी आसात प्लेटींनी शीत ना तांचें शीत खंयसर वचून पावलें तांचें जेवण खंयसर पावलें भोवशें म्हज्या फ्रिजांत आसा गी म्हज्या स्टोर रुमांत कांय आसा गी म्हूण विचारचें सवाल कितें आसा तें प्रवादपणाचें सवाल मोगाच्या भावान भयणीनो हें कश्टाचें काम जावन आसा एका याजकान देवा आनी मनशा मदें संबंद थीर करी जाय तर ताणें 3 सवालांक जावप दी जाय पयलें सवाल जावन आसा हरी एका संबंदांत ही सवालां येतात तरी पूण एका याजकान खंडिसांनी 3 सवालां विचारी जाय आनी ताका जाप दी जायच पयलें सवाल जावन आसा तूं म्हाका वळखताय हांव कोण म्हूण तुका वळख आसा गी हें जावन आसा पयलें सवाल सोम्यांनी विचारिल्लें जावन आसा म्हज्या विशयान लोक कितें म्हणटा थोडे येरेमिया प्रवादी म्हणटात आनी थोडे एलिया प्रवादी म्हणटात आनी थोडे प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात आनी थोडे जुवांव बावतिस्त म्हणटात तर तुमी कितें म्हणटात आनी तो पेद्रून जावप दिली तूं जावन आसाय देवाचो पूत सोमी जेजू क्रिस्त धाडलेलो मनीस तूं जावन आसा म्हूण सांगिल्लें पेद्रून एका याजकान खंडिसांनी हें सवालाक जाप दी जायस तुका सोम्याची वळख आसा गी दुसरें सवाल जावन आसा तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून आयच्या वांजेलांत तुमी आयकलें 3 फावटी विचारलें ताणें तेंच सवाल सक्रा प्रसड तूं म्हजो मोग करताय गी आनी ह्या सवालाकी पेद्रून जाप दिली सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय म्हज्या शेळ्यांक सरय म्हज्या मिसवांत भागीदार जा आनी तिसरें सवाल जावन आसा तूं म्हजे संगी निमाणे पर्यंत रावताय गी या सोण वेताय सोम्यान हें सवाल विचारिल्लें जावन आसा जुवांवच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत लोक ताका आयकून त्या दिसा ताणें शिकल्लें आयकून एक एकलोसो फाटीं घेवन आपआपल्या घरा गेल्लो फाटीं आयलोसो ना म्हणटा वांजेल त्या दिसा ताची शिकवण कठीण आसली हांव जावन आसा सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो उंडो कोण म्हजें मांस खाता आनी कोण म्हजें रगत पियेता तो सश्नाक जियेतलो देखून तुमी म्हजें मांस खावंक जाय म्हूण तांकां उलोवणें दिल्ल्या वेळार तांकां आपोवणें दिल्ल्या वेळार हें कठीण जालें हाचें मांस खावंक तो आपयता म्हणून एक एकलोसो उठून गेल्लो फाटीं आयलो ना आनी त्या वेळी घुवन आपल्या शिसां लागीं ताणें विचारी लागलो तर तुमी म्हाका सोण वेतात गी आनी त्या सवालाकी सिमांव पेद्रूनच जाप दिल्ली जावन आसा सोम्या आमी खंय सरवेचें तुका सोण तुजें तें आसात उतरां जिविताचीं
मोगाच्या भावान भयणीनो एका याजकान आनी आमी समेस्तांनी क्रिस्तांवान ह्या तिनूय सवालांक जाप दी सयस. तूं म्हाका वळखताय, तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हज्या संगता निमाणे पर्यंत रावताय. ही तिनूय सवालां आमी आमची करून घेवचोय. H.S. शिवप्रकाश म्हणलो कन्नड कवी. ही म्हाजी विशयांत ही म्हाजी थोड्याच वर्सां आदीं करोड रुपयांची इमाज्यो उबारलेल्यो तुमी जाणात. त्या वेळार बरयल्लें हें जावन आसा ताचें कवन. ह्या इमाजी एक संस्कृती जावन गेल्या. ह्या संस्कृती विरत ताणें बरयल्लें एक सुंदर कवन अशें आसा. कल्लल्ली ಗಾಂಧಿಯ ಮಾಡದಿರು, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಮಾಡದಿರು, ಕಾಗೆ ಗೂಗೆಗಳು ಬಂದು ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಯಾವು. ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಮಾಡದಿರು, ಕಳ್ಳಕಾಕರು ಬಂದು ಕದ್ದು ಸಾಗಿಸಿಯಾರು. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಮಾಡದಿರು, ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಹೊರಗೆ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋದೀತು. ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಮಾಡದಿರು, ಗಾಳಿಗೆ ಅದು ಹರಿದು ಹೋದೀತು. ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಆತನು ಕಲಿಸಿದಂಥ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೀನು ಒಂದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನೇ ಗಾಂಧಿಯಾಗು. हासकंडी सावनी या नव्या याजकांक फुडें सरलेले ह्या अभ्यर्थींक आमी सांगूंक जाय. पत्रांनी सोम्याक करिनाकात. ಕಾಗೆ ಗೂಗಿಗಳು ಬಂದು ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಯಾವು. ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮಾಡದಿರು, ಕಳ್ಳಕಾಕರು ಬಂದು ಕದ್ದು ಸಾಗಿಸಿಯಾರು. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮಾಡದಿರು, ಮಳೆ ಹೊರಗೆ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋದೀತು. ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸದಿರು, ಗಾಳಿಗೆ ಅದು ಹರಿದು ಹೋದೀತು. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮಾಡ ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಆತನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ मोग, दया, सेवा आनी बक्षाणे हें तुजेंच तूं करून घे आनी तूंच एक क्रिस्त जा. आल्तेर क्रिस्तोस एक याजक जावन आसा आनी एक क्रिस्त ह्या संवसारांत म्हणटा आमी. असलो क्रिस्त आमी जाय जैतर म्हणजे त्या सोम्याच्या जेजू क्रिस्ताक आमी प्रतिनिधी जाय जैतर, ताचें स्वरूप आमी जाय जैतर ह्या संवसारी आमी ताणें शिकयलेले ते विशेष गूण कितें आसात तें आमचें करून घे जाल्लें. शेका सकट थंड जाल्लें आनी वोटेक परतिया सकट आड गेल्लें. आमी येदळूस आयकलें याजकी मनियारपण सेवेचे मनियारपण. याजक जाल्ल्या एका उमेदवारीन सोम्याच्या हिंडाची जतन घेवंक आसा. ताका सोम्याची शिकवण शिकोवंक आसा. तांकां सक्रामेंत वांटूंक आसात. तांचे पासून आनी आपणा पासून मागोवंक आसा. आनी निमाणें आपणाचेंच जिवीत एक बलिदान कशें देवाक भेटोवंक आसा. ही जबाबदारी दियाकोनान सारकी समजून घेतल्या म्हणलें खात्री करूंक आतां गोवळी बाप अभ्यर्थींक थोडी सवालां विचारून तपासणी करतलो. उमेदवार वय म्हाका खुशी आसा म्हूण आपणाची आशा उसारून सांगतले. म्हज्या मोगाळ भावानो, याजकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं ह्या परचे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पाळोवंक तुमकां खुशी आसा म्हूण तुमी दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत विस्वासो प्रामाणीक सहवावरडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान
याजाकी मणियारपण सदांच चलोवंक तुमकां खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कथोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतरांचें मणियारपण फावो ते परी जणवायेन चलोवंक तुमकां खुशी आसा. देवाचे महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या बगेवंतपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे घोट विशेष जावन क्रिस्ताचे पवित्र बलिदान आनी प्राजितसो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभोवंक तुमकां खुशी आसा. तुमच्या अधीन दिलेल्या परजे बसून देवाची दया जोडचे खातीर थांबन आसतना मागणी करची जबाबदारी पाळूंक तुमकां खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताचे जागी दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियेवंक आनी ताचे बराबर मनशाचे सोडवणे खातीर देवाक तुमची भेटवणी करूंक तुमकां खुशी आसा. एक याजक क्रिस्तसो सेवक आनी बिस्पसो सहवावरडी ताणें आपलो गवळीक वावर इगजमतेच्या शिकवणे प्रमाणे बिस्पाच्या आदेशाकाल विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां याजकी वर्गाक विंचलेले दियाकोन आपले हात बिस्पाच्या हातान घालून आपल्या धर्मीक वडिलाक तशेंच आपलो गवळीक वाव करूंक आसच्या दियेसीजाच्या वडिलाक आनी तांच्या जाग्यार येतेल्यांक विधेयपण बसयता. तूं याजकी मणियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्मप्रांतेच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलांक मान दितलोय आनी कलतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तूंच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्मप्रांतेच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कलतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तूंच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्मप्रांतेच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कलतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तूंच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्मप्रांतेच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कलतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तूंच संपूर्ण करूं. देवाच्या आदारावीन मुनीस आदुरो ताजे निर्धर अस्कत देखून आमच्या दिव्यांक देवाच्या कृपेचें तेल जाय. आमच्या निचेवांक सांता भक्तांच्या मजतीचो थँको जाय. ही मजत मागून आतां दियकोन धरणीर सरपडतना आमी पास्काच्या काळार आसा देखून उबी रावूनच देवाचो आदार मागया. पयले गवळी बाप सांता भक्तांचो आदार मागोवंक उलो दिता त्या उपरांत आमी लदीन गावची.
मोगाळ भावा भयणीनो, याजकी मनी अर्पणाक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकांचेर स्वर पदवेदार देव बाप आपली सुभाम सर्गीची देणी वतो म्हूण आमी मागया. Somia kakutkar, Somia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Somia kakutkar, Somia kakutkar. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमापासून विनंती कर, भाग्यवन देव दूतानो, आमापासून विनंती करा. भाग्यवन मिंगेली, आमापासून विनंती कर, भाग्यवन जुजे, आमापासून विनंती कर. भाग्यवन João Baptista, आमापासून विनंती कर, भाग्यवन Pedro आणि Paula, आमापासून विनंती करा. भाग्यवंत Andre, आमापासून विनंती कर, भाग्यवन João, आमापासून विनंती कर. भाग्यवन Mari Magdalena, आमापासून विनंती कर, भाग्यवन Stefana, आमापासून विनंती कर. भाग्यवन Loresa, आमापासून विनंती कर, भाग्यवंत Antiocaच्या Inasa, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत Francis आणि Dominga, आमापासून विनंती करा. भाग्यवंत Perpetua आणि Felicita, आमापासून विनंती करा. भाग्यवंत Gregory, आमापासून विनंती कर, भाग्यवंत Agostini, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत Atanasa, आमापासून विनंती कर, भाग्यवंत Basila, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत पादुआच्या Antoni, आमापासून विनंती कर, भाग्यवंत Elias Profeta, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत बापा कुर्साच्या Zuva, आमापासून विनंती कर, भाग्यवंत Avilaच्या Teresa, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत लिझियाच्या Teresa, आमापासून विनंती कर, भाग्यवंत जेरुझाल्याच्या Alberta, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत कुर्साच्या Teresa Benedicta, आमापासून विनंती कर, भाग्यवंत Andesaच्या Teresa, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत Rafael Kalinowski, आमापासून विनंती कर, भाग्यवंत Ritveच्या Elizabeti, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत Margareta, आमापासून विनंती कर, भाग्यवंत Kuriakos Elias Chavara, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत Luis Martin आणि Zeligerin, आमापासून विनंती करा. भाग्यवंत Martina, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत Gonzalo Garcia, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत João Bosco, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत Bernarda, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत Francis Savera, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत João Marivianney, आमापासून
बागेवून सियोनाच्या कात्रिना बागेवून जुवांव ब्रिता बागेवून जुजेवाज बागेवून जुवांव पाऊल दुसऱ्या बागेवून सिस्टर अल्फोन्सा बागेवून कोलकाताच्या तेरेसा बागेवून कुर्साचे मारिये बागेवून सिसिलिया बागेवून दोमिंग सावियो बागेवून कार्लो आकुतीस सोमेस्त देवाच्या बागेवून तानो आणि भोगतानो प्रसन्न जा सर्वायटांतली सर्पातकांतली सासनाच्या मरणांतली तुझ्या मनशावताराच्या गोटावरवी तुझ्या मरणाने पुनर्जीवन पोणावरवी पवित्रत्म्याच्या देण्यावरवी आम्ही पातकी तुझ्या पवित्र सभेक सलयाने सांभाळ म्हूण समेस्त वर्गाच्या मणियारांक आनी ताच्या बेसान सांभाळ म्हूण सर्व लोकांक बरवशान आनी शांतीन लागी हाड म्हूण आमकां तुज्या सेवेन घट कर आनी सांभाळ म्हूण ह्या विसलेल्यांचेर आशिर्वाद दी म्हूण ह्या विसलेल्यांच्याक आशिर्वाद दी आनी पवित्र कर म्हूण ह्या विसलेल्यांक आशिर्वाद दी आनी पवित्र कर आनी अभिषेक कर म्हूण जेजू जिव्या देवाच्या पुता क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्वेस्परा आमच्या देवा ह्या तुझ्या सेवकांचेर पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आनी याजकी कृपेचें बोळ दी तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पितांव तुजे अगणित उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. याजकी संस्करणेची भोव पवित्र घडी ही धर्मदूतांनी पवित्र सभेच्या सेवकाचे तकलेर हात दवरून पवित्र आत्म्याची मजत मागलेले बरी आता गवळी बाप आमच्या भावांच्या तकलेर आपले हात दवरून तांकां दीक्षा दितले. त्या उपरांत हांगा हजर आसले सर्व याजक ह्या भावांच्या माथ्यार हात दवरून मागतले. बिस्प माथ्यार हात दवरतना आमी उबी रावन सुमावूनपणी तांचे बराबर मागचे. त्या उपरांत बसून गायन पंगडा सांगता पवित्र आत्म्याचें गीत गावचें.
आम्ही बसूया.
बुजवाट घेऊन ये दंचाल्या लोकांक बुजवून हाडून ये रडतेल्याची दुखां पुसून तू ये रसनारा ये देवो सर्गीता परम पवित्र पराक्रीता वाटुस्वाडा पायचे मोठा महिमा दिलच्या बापा मोठा संसाराचे रूप नवे करूंक ये अन्यायानी थिमसा जगडी थांबोवंक ये जुसाची मोडां नितळावंक तू ये रसनारा ये देवो सर्गीता परम पवित्र पराक्रीता वाटुस्वाडा पायचे मोठा महिमा दिलच्या बापा पुता ही पवित्रत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर हाडून आमचे दये ही पवित्रत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या गायिल्ल्या संसाराक बुजवून हाडली ही पवित्रत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर हाडून आमचे दये हे पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या गायिल्ल्या संसाराक बुजवून हाडली सर्गी संतोष काळजान ओपून तू ये तन मन सगळे मोगान पेटोवंक तू ये मोग संदान बोगसाने शिकोवंक तू ये अंतरांत उजवाडाची अक्तें जावं गे ही पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर हाडून आमचे दये हे पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या गायिल्ल्या संसाराक बुजवून हाडली देगाची केण परत जोडूंक तू ये सबेन क्रिस्ताक साक्ष दिवंक बोळ जावन ये भावार्थाचे देणे तीर करूंक ये बापाची संपूर्णताय हाडून तू ये ही पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर हाडून आमचे दये ही पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या गायिल्ल्या संसाराक बुजवून हाडली
आता गवळी बाप उमेदवारींचेर संस्करणाचे मागणे म्हणटलो. ह्या मागण्याचो वे आमचे दियाकोन भाव याजक जावन बदलतले. हे भोव अपुरबायाचे मागणे गवळी बाप मागतना आमी उबे रावून ते मागणे चीत दिवन आयकुया आनी ह्या विंचलेल्या खातीर प्रत्येक जावन मागया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सशनाच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावन सरू मान उपजाता आनी सरू पदवी तूं वांडटाय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी थीर जाता. जाणवायेन तिरायलेलें तुजे मांडवळी प्रमाणे मनशाक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणीचे वर्ग आनी लेवेताचें मणियारपण तुवें स्थापलाय आनी वाडयलाय. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे संगती आनी मणियारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गांच्या आनी पदवेच्या मनशांक विंचले. अशें अरण्यांत मोइजेक तुवें दिल्ली जाणतिकाय 70 बुदवंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्त्याक परचेन संपणपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समारंभाच्याक तांकां फावत तसले याजक करच्याक तूं आरोनाच्या पुताक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मंडवळीन सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या दंडुतांक सगळ्या संवसारार भावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकणपणार दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं मागतांव आमचे असतकायेक आदार लाभय, कित्याक इतली व्हड आमची असतकाय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सर्वेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकांचेर याजकपणाची पदवी लाभय म्हूण आमी मागतांव. पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचे घेतलेले आदारी वर्गेचे मणियारपण ते सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भगवंतपणाची देख ते जावं. आपल्या वर्गाचे प्रामाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसाराचे पावों आनी सोरू राष्ट्रां जेजू क्रिस्ता सोवें एकवटोन देवाची एक पवित्र परसा जावं. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सशनाच्या सशनाक. आमी बसया. बो संतोसाची घडी ही येदोळ दियाकोन आसले आमचे भाव आबळे ससनाक क्रिस्ताचे याजक जाल्यात. पवे सभेक आनी प्रत्येक जाण कर्मेलीत वर्देक नवे याजक फावो जाल्यात. ते क्रिस्ताच्या याजकपणांत संपूर्ण तरेन बागेली म्हणलो बायलो गुर्तू जावन आतां तांकां मिसाची मुस्तेकी नसयतले. ह्या वेळार आमी संतोसाच्या उद्गारा सोवें जेजू क्रिस्ताक नेसा म्हणलें गीत गायन पंगडा सोवें गावया. दुस्मान
सातानाचे कोटवे विरो तुम्ही फोन कोल्या सुस्या जेजू क्रिस्ताक नेसा एका याजकाचे हात पवित्र तो ते हात देवाचे बेसांव दिवंक पातकां बोगसूंक देवाची दयाळाय दुबड्या धाकट्यांक ल्हाना व्हडांक वांटूंक पिडेस्तांक मागूंक आनी प्रत्येक जावं क्रिस्ताक आल्तारीर हाडूंक ताका बुकेल्यांक काण जावन वांटूंक उपयोग करता. देखून आतां गुवळी बाब नव्या याजकाचे हात पवित्रतेलान मागता आनी सोम्याच्या गुडार्थ कुडीचे गुड संभ्रमूंक ते समर्पीत करता. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सक्तीन मागलोलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन मागलोलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सक्तीन मागलोलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाचें बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. एक याजकाचो प्रमुख वावर लोकां खातीर मिसाचो सॅक्रिफीस भेटोवचो. देखून आतां गुवळी बाप नव्या याजकांचे हाती पवित्र बलिदाना खातीर लोकांन हाडिल्लीं दानां उंडो आनी वायन दिता. जेजून कुटसार भेटयल्ल्या बलिदाना परी नव्या याजकान आपल्या जिवाची जिवी बली सदां बापाक भेटोवंक उलो दिता.
देवाक बेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घे, तूं करताय तें समजून घे, तूं हातान घेतलोय ताची देख घे आनी कुर्सार किळायलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं दी. देवाक बेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घे, तूं करताय तें समजून घे, तूं हातान घेतलोय ताची देख घे आनी कुर्सार किळयलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक बेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घे, तूं करताय तें समजून घे, तूं हातान घेतलोय ताची देख घे आनी कुर्सार किळयलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक बेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घे, तूं करताय तें समजून घे, तूं हातान घेतलोय ताची देख घे आनी कुर्सार किळयलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. आतां गवळी बाप नव्या याजकांक याजकांचे मेळेंत येवकार मागून नव्या याजकांक शांती दितात. त्या उपरांत हांगासर आसले सर्व याजक तांकां शांती दिवन याजकी वर्गांत स्वागत करतात. ह्या वेळी याजकांनी दायकन उगडास दवरचें. हो याजकांच्या मेळेंत येवकाराचो गुर्तू देखून वेंगचें, हाताचो उमो घेवचो न्हय. तुमकां जाय तर मिसाच्या बलिदाना उपरांत तांच्या तेलायल्या हाताचो उमो घेवं येता. Birayeta, birayeta, terna.
पाव आदाराक पाव तुझे जिवी एक भर जाता तोडूंक शक्ती उणी जाता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव आदाराक पाव Faslun podongi, mui kampon soponi. Vishwasi musumong to barso, sumsunatenis. Misrat gai kavayamya, pano chimcha tanulya, avitari विसर पडा हांव तुका विसर सोना विसरत काही खवय आपल्या पानो जीवच्या तानुल्या आवय करीन विसर पडा हांव तुका विसर सोना
Don para susuryo Dharmaka Potlun tuja gopan Gazatana O sambal daryo Tuka visarya ri maka visarnaka Tuka dukaila ri maka dukainaka Avaskata balsai vaso आता नवे याजक बिस्प आणि हेरा याजका सवय पहिले पोटी मिसाचे बलिदान भेटयतात हे दिशेन आपल्या कुटुंबादरांनी आणि मोगाच्या आणि हाडुल्यो कानिको उपकारी काळजान स्वीकार करतात त्यो देवाक अर्पितात या वेळा आम्ही भेटवणेचे गीत गावचे त्या उपरांत मीस हर्षूंचे बरी मुखारून वेता
subir, serves nabra subir, tukas devo bondita. Tu vens diligeni, calti amcicini, moganti samarpita. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या नेके पवित्र विशा देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तुज्या याजकांनी तुजे वेदी भोंवती तुजी भक्ती आनी तुजे परजेची सेवा केल्ली तुका जावं. तांची सेवा तुका सदां मानच्याक आनी तुजे पवित्र सभेन तांणी थकता तसलें फळ दिवच्याक ह्या पवित्र याज्ञा वरवीं तांकां बळ मेळों हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरकाळी आमी तुका वाखाणूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची भली. जेदना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदना ताच्या परम याज्ञान आदल्या याज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेदना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेदना आपूण करो याजक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या सुंतसान उल्हासा सगळो संवसार आनीचे सर्गीचे सदाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Servespor tu, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, करस तूं पवित्र आनी तुजी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजातूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पळोवन हो यज्ञ आमी समरमता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सशणे कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसून आनी समेस्त मनशां बसून तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गट परगटुया. Sonia Jesu ami homun dokadam ani ekalsitle piedam ite bautinu वैभवान येसर तुझे मरण करगडता. बापा, आमचे सोडून बसून तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुन्हा जिवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुमी तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दायल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे आनी कुडीचे रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये भोव भगिवंत आमकां मुरयेच्या, तिच्या पती सांजुजेच्या, तुज्या भगिवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभव वृक्षसाक्षांच्या, भगिवंत अविलाची सान तेरेज आनी कुर्साचो सांजुआंव आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थाराण फावो कर म्हूण आमी मागता. पिटर पावल आमच्या गवली बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवल्या आनी मुनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे सांगाती ह्या संवसारान वर्सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मै पसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोश जातल्या म्हूण आमकां मोरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू होताय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार भापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव बरे जावं, तुझें रास आमकां ये, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितां तशी आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां तारणे ओडोन दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां दिवा. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवेतान समस्त काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतेन सपातकांतली सुटय आनी स्वरू आकांतांतली वाटय. त्रास पडली पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. स्वामी हा जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीवर माने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सोरू बागी. तुवें म्हजे भितर म्हाका फोना म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या उतराक घालेला म्हजो आत्मो तुकाच मुखेला तूं येसू काळजान म्हज्या बरे जिवीत मोगा उज्यार तुजेच बरी म्हाकाच मोडूं संवसाराक काळजावन दिवच्या तूं येसू काळजान म्हज्या बरी जिवीत मोगा उज्यार तुजेच बरी म्हाकाच मोडूं संवसाराक काळजावन दिवच्या तुझ्या कणान पोस आमकां कृपे देण्यान बर आमकां उर्बेस गावाय कर आमकां सर्गी सुखाक माय आमकां तूं येसू म्हाकाच मोडूं संवसाराक काळजावन दिवच्या तूं येसू काळजान म्हज्या बरी जिवीत मोगा उज्यार तुजेच बरी म्हाकाच मोडूं संवसाराक काळजावन दिवच्या सर्गी उंड्यान दिसका आत्मी गायांक जावक ओडण्यो दमोम निमजर जिये वाटेर दिसंगा तूं येसू काळजान म्हज्या जिवीत मोगा उज्यार तुजेच बरी म्हाकाच मोडूं संवसाराक काळजावन दिवच्या Mucha Gesù ao tuce larghi eta mogan tu kapwe mata जीवित तुझ्या हातात हांव उपसिता तुझी कुशी काल सोलो हांव
पवित्रेता जिवीत हे तुझ्या हातांत हांव ओपसिता तुजे कुशेक आसलो हांव वळखता मौनपणान तुजे मुखामोळ हांव देखता फुसफुसीत मागण्यान तुजो ताळो आयकता म्हणान तुजे मुखामोळ हांव देखता फुसफुसीत मागण्यान तुजो ताळो आयकता हर एक सॅक्रिफिसान म्हाका तुकाच पेटयता सेवेन मागण्यान म्हजें जिवीत करता हर एक सॅक्रिफिसान म्हाका तुकाच पेटयता सेवेन मागण्यान म्हजें जिवीत करता प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आम्ही भेटयल्ल्या या आनी सेवल्ल्या या बली तुझ्या याजकांक आनी सगळ्या भावार्थ्यांक तुझे दैवीक जिवीत देव. ह्या संस्काराच्या बळान तुझे याजक मोगान सदां काल तुका एकवटान असो आनी तुझे सेवेंत विश्वासी रावो. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आता गवळी बाप ह्या मिसाचो संभ्रमीक आशिर्वाद आमकां दितलो. त्या उपरांत नवे याजक पयले फावटी आपले याजकी बेसांव आमचेर मागतले. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सोम्याचे नांव सदैव जावं. सोम्याचे नावी आमचो आधार. सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आणि सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वोडुकार. Alleluia, Alleluia. दयेकरन बसा. आता याकोवेताचे वडील बाप मेल्विन डिकोना गवळी बापाचो तशेंच जमलेल्या सोमेसांचो उपकार बावडून 2 उतरां उलयतले. भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बरी सांज हांव मागता. गुड इवनिंग एवरीवन. व्हड दीस फिक्स जाल्ल्यान डिसेंबराचे दीस ते शिवमोगाच्या बिस्पांक गवळी बापांक अदीक मनादीक फ्रांसीस सरावक हांवें फोन केलें. सांगात असल्या दिसा आमची ओढ आसा, तुमकां येवंक जाता की म्हणून हांवें विचारल्याक दुसऱ्याच दिसा आय एम कमिंग रेडी म्हणून तांणी आमकां फाटीं जबाब दिली. आनी त्या प्रमाणे आज
भायर इतलें टेन्शन एंग्जायटी आसा तरी वेळार येवन आमच्या 4 जण देव भावांक याजकी दिक्षा दिल्या सांगातास आपल्या आपुरबायेच्या सर्मा मुखांत्र नव्या याजकांक मात्र न्ही आमकां समेस्तांक बरो संदेश दिला. गवळी बापानो, तुमी आमचेर दाखयल्या मोगा खातीर आनी केल्ल्या त्यागा खातीर आमच्या प्रोविन्शलाच्या नांवी तशेंच नव्या याजकांच्या नांवी आनी जमलेल्या सर्वांच्या नांवी तुमचो आमी उपकार बावडटा आनी तुमच्या मिसावाक आमी बरें मागता. आनी आतां आमी समेस्तांच्या नांवी आमचे प्रोविन्शल बाप पुलासो तुरो दिवन गवळी बापाक मान करतले. ताळयांचो आवाज. हांव देव बरें करूं म्हणटा मानादीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा आमच्या प्रोविन्शल बापांक काल कुशाल नगरांत 12 जण भावांनी फर्स्ट प्रोफेशन पयलें प्रोफेशन तांचें केलें तर आज हांगासर 4 जण गट मोठो तालेंतवंत तरणाट्यांनी मुखार येवन याजकपणाची दिक्षा घेतली आनी दोग बेगीनच तांच्या मेळींत सांगाता मेळचे आसात. त्या देखून आमच्या प्रोविन्शल बापांक तुमकां पळया तर हांसोनूच आसा बारी संतोश 6 जण याजक त्या बराबर 12 जण काल फर्स्ट प्रोफेशन केलें अशें आमच्या शेतांत जायतीं फुलां फुल्ल्यांत म्हणून फळां जाल्यात म्हणून तांकां संतोश. आमकां सदांच तांचो सहकार आनी मार्गदर्शन ते दिवन आसात आनी आज ह्या संभ्रमांत वांटो घेवन आमच्या भावां खातीर तांणी मागलां आनी आमचो संतोश तांणी दडतो केला. जमलेल्या तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आनी नव्या याज्ञिकांच्या नांवी तांकां आमी बरें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वेरी मच. तांचे बराबर आसात तांचे कावन्सिलर्स वा सल्लागार फादर आर्ची, फादर अल्फोन्स, फादर प्रकाश एंड फादर जोकीम. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें मागता. आमच्या संगी आसात एपिस्कोपल विकार फादर डॅनियल वेगस, सांगातास वाराड्याचे डीन जेम्स डिसोजा. तांकांय आमी तुमच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. हांव आज दिन वास पाठयतां हाजर आसल्या सर याजकांक धार्मीक भावा भयणींक तुमच्या हजरपणा मुखांत आनी मागण्या मुखांत आमची काळ जमाना तुमी आज ददोशी केल्यात तुमकां एकाच सुत्रान समेस्तांक देव बरें करूं. विशेष रितीन आज हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या आमच्या 6 जण भावांच्या आवय बापायन कुटुंबदारांक पसत व्हरतो त्याग करून तुमच्या भुरग्यांक तुमी उदार मनान कार्मेल वर्ताक समर्पिलां. पोरुस 10वी क्लास संपोवन आमकां थोडे जॉयंट जावंक हांगासर आयिल्ले आनी एकली आवय खार आतां देंवतना रडोवंक सुरू केल्लें हांगासर देंवन रडोवनूच पुताक हांगासर पार्लराक हाडून आयली. त्या च्या आनी दिल्या मागीर थंय दुकां देंवताली परत रडोवनूच घरा गेल्या पुताक आमकां समर्पून. भोवशा तुमकांय हांगासर आवय जमलेल्यांक उडास आसतलो तुमच्या ह्या भुरग्यांक तुमी हांगासर सुरू पयले फावटी हाडून ह्या कोवेंतांत दिल्ल्या सो त्या दिसा असो उडास खंडीत जावन त्या दीस तुमी दूख पावलां दुखांक गळ येयल्यात खंडीत आनी आज तुमचें तें दूख संतोशान बदल्लां. त्या देखून तुमच्या त्या त्यागाक देव तुमकां 100 वांट्यानी आशिर्वाद घालूं म्हणून आमचे मागणे. सगळो ताळयांचो आवाज आवय बापायक आनी कुटुंबदारांक ते व्हरते आसात. उल्हासन अभिनंदन पाठयता आमच्या ह्या 6 जाणां याजकांक. जायत्या दिसांतावन राखून आसलें स्वपन आज जारी जालां. तांच्या जिविताचो व्हरतो दीस म्हणीत वा व्हरते पावंडाक ते आज पावल्यात. देव तांकां तांणी केल्ले बसवण्यो पाळूंक आनी तांच्या शेतां आनी देवाच्या शेतांत वावर करूंक जाय अशी कृपा आनी मजत फाव करूं म्हणून आमचे मागणे. सो कंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल 4 ऑफ यू.
देव बरें करूं म्हणटा कार्मेल कॉयर आमचे कार्मेल गुड्याचें कॉयर जोगतीं गितां गावून आयची देवस्तुती अर्थ बरी तांणी केल्या. तशेंच उपकार हांव बावडटां आयची लितुर्जीचो कार्यनिर्वाह जावन लितुर्जी बऱ्या तरान केल्ल्या फादर आश्वत डिसोजा सांगत आस ताचे संगी लितुर्जीन भाग घेतल्या सुमेस्तांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचें कार्य बऱ्या तरान जाय तर जायत्यांनी वावर केला. ओसीडीएस सांदे बाळोक जेजू कुटुंब इन्फंट जेजस ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन सांगत आस आल्तार फुलांनी सोबयल्या ग्लॅनी डेकोरेटर्स शारान दिल्यांत लोबो एरेंजर्स तशेंच सावंड दिला क्रिस्टी आनी जायत्यांनी विविध रितीन आमकां सहकार दिला. सहकार केल्ल्या समेस्तांक आमी एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. आनी निमाणें हांगा जमलेलो तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे विस्नार आशिर्वाद मागता. हांव उलो दितां आमच्या गवळी बापांक नव्या याजकांक आनी आमकां उद्देशून 2 उतरां उलोवंक. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ओडल दिल्लें तें प्रसंग आतांचे अधिक प्रसंग देखून 2 उतरां उलोवंक आशेतां. पयलें वर्द मेळिल्ल्या याजकी दिक्षा मेळिल्ल्या ह्या सोगां तरणाट्या याजकांक हांव तुमचे नवी म्हजे नवी शाबास म्हणटा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. तुमचे खातीर मागचीं 2 हांवें बेसावां. पयलें दीपवू निಮ್ಮದೇ ಗಾಳಿಯೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆರದಿರಲಿ ದೀಪವು. ದೀಪವೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಗಾಳಿಯೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆರದಿರಲಿ ದೀಪವು. ಹಡಗು ನಿಮ್ಮದೇ ಕಡಲು ನಿಮ್ಮದೇ ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಹಡಗು. ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ ದಡವ ಸೇರಲಿ. हें पयलें बेसांव. दुसरें ನಗುವುದು ಸಹಜ ಧರ್ಮ ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ. ನಗುವ ಕೇಳುತ್ತ ನಗುವುದು ಅತಿಶಯ ಧರ್ಮ. ನಗುವ ನಗಿಸಿ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳುವ ವರವ ನೀಡೋ प्रभू क्रिस्त. हें म्हजें दुसरें मागणें आनी तुमकां दुसरें आशिर्वाद. ताका म्हण एक ताळयो पेटा. इतलें बरें कन्नडान सांगलें न्ही गे हांवें उलोवचें कन्नडान तें देखून. आनी तुमकां संदेश दिवचो इतलो संदेश दी जाय म्हणना. संदेश मुखार बसून आसात पळय तोच तुमकां संदेश उरल्ल्यांक. ह्या सौगा तरणाट्यांची आवय बापाय कितें आसात तो आमकां संदेश जावन आसा. आनी एक संदेश जाय म्हणना. त्याग म्हळ्यार कितें आपल्या भुरग्यांक समर्पण दिवचें म्हळ्यार कितें. दूख भोगलें तरी पेल्यां खातीर आनी सोम्या खातीर कशें संपूर्ण समर्पण दी जाय हें कितें लिसांव सांगून दिलें आसा. तें हांगा मुखार बसलेल्या आवय बापायन दिल्लें जावन आसा लिसांव. आनी तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवी म्हजेच नांवी हांव तांकां अभिनंदन पठयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या कुटुंबांत ती व्हडलें कुटुंब सादारण एक क्रिकेट टीम. आमी 8 जाण बाबाव आनी तांतले 6 जाण आमी याजक. भयणी पैकी थाळयो पेटच्याक सांगिल्लें न्ही हांवें. एक मागीर एक संदेश आसा त्या खातीर सांगला हांवें. आनी एकले सिस्टर जावन आसा आमच्या कुटुंबांत घरांत आसा. आनी अशें 7 जाणां आमी सोम्याक समर्पण दिल्लें जावन आसा. कित्याक गे अशें म्हण सांगूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमच्या घरांत आसलें मागणें. आमचो बापाय आमकां सगळ्यांक सांगता घालतलो संजेर आनी तोच तेर्स स्टार्ट करतलो आनी निमाणें कंतार जाता म्हणसर आमच्या संगता आसतलो. हर एक दीस सुखान आसतना तो आमच्या संगता मागणें करतलो आनी ताचें प्रतिफळ जावन आसा ही देवापणी. आनी एक जावन आसा मागणें हर एक दीस हांवें करचें जावन आसा. तेर्स जाल्या उपरांत देवापणे खातीर मागणें. तुमी केलां जावंक पुरो आयकलां जावंक पुरो. तांची एक सोबीत एक लायन आसा. सोम्या तुजी खुशी वयतर आमच्या कुटुंबांत एकल्याकपणी तूं आपोवन व्हर म्हणून. आतांय म्हणटात खंय थोडे कडेन आयकलां हांवें पूण इल्लेशी बदलावण केल्या. सोम्या तुजी खुशी वयतर आमच्या शेजारच्या कुटुंबांत एकल्याकपणी आपोवन व्हर म्हणून. खंय दिसांनी आमी मागनाव तर
देवपणा खातीर आमच्या कुटुंबांत हांव एकल्याकपणी आपोवन वर तुज्या सेवेक म्हूण सांगिना तर खंडिसांनी आमच्या देवपणी आसची नात आनी थोड्याच वर्सांनी भोवशे इगर्जो बंद करी जाय पडटल्यो आमची इस्कॉलांय बंद करी जाय पडटलीं शिस्तां नात पळय ह्या दिसांनी DSCक जावं दी या सभेक जावं दी खंय आसात देवपणी उणी उणी जावन येतात सुकोन सुकोन येतात अशें म्हणटा आसतना थोड्या वर्सांनी कितें जायत पवित्र सभेक हें व्हडलें सवालच जावन आसा देखून तुमचे लागीं एक विनंती तुमच्या भुरग्यांक खंडीत जावनी व्हडलीं व्हडलीं स्वप्नां तुमी देखता आसतना सोम्याचें स्वपणूय तांकां दाखोवन दिया आनी थोड्यांकपणी उत्तेजन दिवन तुमी मुखार हें देवपणाचें बी सोमी घालता म्हूण खंडीत जावन सोम्यांच घालचें पूण तो येवन खंडीत जावन घालिना तुमचे मुखार तो घालयता त्याच खातीर एका आवयक आनी एका बापायक जबाबदारी आसा तें सोम्याच्या आपोवणेचें बी तुमच्या भुरग्यांच्या काळजांत ल्हान आसतनाच तें तुमी रोंवपी जाय आनी व्हड करी जाय अशें म्हणटा आसतना थोड्या वर्सां आदीं 12 वर्सां आदीं जुआंव पावल दुसरो आमचो पापा जावन आसलो आनी तो आतां सांत जावन आसा ताच्या लागीं नेदरलँडाचो एक डॉक्टर पंगड मेळोवंक गेल्ल्या वेळार तांणी विचारिल्लें पापा आमकां एक आमचे लागीं एक विनंती आसा आमकां बरें याजाक जाय देव मोगाचे भक्तीपणाचे आनी ताणें कितें तें आंगवण्यो केल्यात तें पाळून व्हरचें तशें जाल्यार आमकां याजाक दिया आनी पापान सगळें आयकून जाल्या उपरांत दिल्ली जबाब खंडीत जावनी देव मोगाचे आनी सेवेचे आनी आंगवण्यो कितें केल्यात तें पाळून व्हरचें तशें जाल्यार हांव खंडीत जावनी तुमकां दितलो पूण म्हजे लागीं एक विनंती आसा आयका म्हाका देव मोगाची संगता जियोवची आनी आपले केल्ल्या आंगवण्यो कितें आसात त्यो पाळून व्हरची एक कुटुंब दिया तो वेळ हांव तुमकां तसले याजाक दितलो मोगाच्या भावनान भयणीनो असले याजाक देव मोगाचे आनी देव भिरांतीचे आनी लोकां मोगाचे याजाक सरकार तो सकला देवन येवंक नात कुटुंबान वाडिल्ले जावन आसात त्याच देखून तुमच्या कुटुंबांनी तुमी त्या याजाकपणाचें बी तर रोंपतात तर खंडीत जावनी आमकां फुडें याजाक मेळटले देव मोगाचे लोकांचे सेवा करचे आनी तांणी केल्ले भाशण त्यो पाळून व्हरचे तसले याजक आमकां फावो जातलें तसलें भाग आमकां फावो जावं दी तुमच्या हर एका कुटुंबांत एकल्याकपणी तुमी उत्तेजन दिवन देवाचो मोग शिकोवन पेल्याची सेवा करूंक इगर्जमातीची सेवा करूंक तुमी फुडें ताण दितल्यात म्हूण जावन आसा म्हजो भरवोसो आनी म्हजें एकच एक प्रार्थना तुमच्या लागीं सोमेस्तांक देव बरें करता म्हणटा आसतना विशेश रितीन आज म्हाका हांगासर आपोवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन ह्या सौगां तरणाट्यांक याजकी दिक्षा दिवंक फावो केल्ल्या प्रोविन्शियल बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांगाच्या ह्या कोवेंताच्या वडिलाक फादर मेल्विन डिकुनाक हांव परत देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सोमेस्तांक देवाचीं आशिर्वादां दाराळ रितीन मागता देव बरें करूं आपल्या पुस्तकांत सिराक लिखता की हर एका संगतीक एक वेळ आसा पूण वेळच थांबतना कितें जाता ह्या थांबणेच्या वेळांत जेन्ना शब्द एकवटतात तेन्ना कवितेचो जल्म जाता किर्तनाच्या पुस्तकांत किर्तनाच्या मदें आयकोंक मेळचो एक शब्द आसा सेला सेला जावन आसा जेन्ना स्तोत्रां गायलेल्या उपरांत मौनपण नियाळचो तो वेळ आपल्या 11 वर्सांच्या तरबेती वेळी ह्या आमच्या भावाक आतां याजकाक ताच्या जिणेची थोडी अमूल्य घडयो हंत हंतर नियाळतना फळ जावन रुपीत जाल्ली थोडी कविता ही कविता वाणटात अनभोग ताजे धर्मीक आनी याजकी पयनासो तांतली विंचलेली 50 कविता आज सेला म्हणल्या कविता पुस्तका मुखांतर हो आमचो याजक ताच्या वर्दीच्या संतोशाच्या सुवाळ्यार परगट करूंक आशयता देखून हांव विनंती करता बाप प्रितेश क्रास्तान बरयल्लेली ही कविता मोकळी करूंक अदीक मनादीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो लागीं आनी तांकां सांगत दितली ध्यानमना पब्लिकेशनाचे डिरेक्टर बाप आयवन डिसोजा आनी बाप प्रितेश क्रास्ताची वडिलां
आमी मागण्याची मनशां हर एक आमच्या कार्याच्या सुरवेर आनी अखेरेक मागणें आसा. जेवचे पयले आमी मागता, पोयण करचे पयले आमी मागता, न्हिदचे पयले आमी मागता. तर जेवचेंच पोयणच रांदचेंच एक मागणें करून बदलूंक जाता. हे कशें करचें म्हणलें हो बूक आमकां सांगता. नांव जावन आसा कळनासतना मागणें करा. बोरयनर जावन आसा बाब रुडॉल्फ डिसोजा. हे कॅनडांत आपली सेवा दिवन आसात. हो बूक परगट केला ध्यानमना पब्लिकेशन. आतां आमचे प्रांतीय वडील बाब सिल्वेस्टर डिसोजा हो बूक मोकळीक करतले. निमाणे कंतर जाता आसतना सर्व याजकांनी एका तस्विरे खातीर वेदी मुखार एकठांय जावचें. हें जाल्लेंच तुमी बसून आसले कडेनच तुमची मिसाची मुस्तायकी दवरची. निमाणे कंतर जाल्ले उपरांत हांगासर म्हज्या देव्या कुशीक भायर थंड पिवोवण्याची वेवस्था केल्या. आनी तें जाल्ले उपरांत थंयसरच मोटव्यान आमच्या नव्या याजकांक उल्हासाचें कार्य माहिती केलां. तुमी सर्वांनी हातूंत भाग घेवंक आमी विनंती करता. निमाण्या कंताराक आमी उबी रावचें.
मुगचनो KA19MP5954 KA19MP5954 हे कार थंय अडकळ जाती आसा दया करून तें कार काडात जर कोणाचें कार KA19MP5954 Check this.
इव्हनिंग समेस्तांक गुड इव्हनिंग. जे कोणाक वेग्गींकरा वचोंक जाय दयाकर हांगा येवन बसात. वेग्गींकरा वचोंक कोणाक जाय हांगा येवन बसात. इगर्जे भितर आसली दयाकर हांगा भायर येयात आनी हांगा माटवांत बसात. दयेकरन तुर्त करा. ह्या कुशेक कदेलां खाली आसात. तुमच्या हातांतले कान पिवण हांगासान पियेया. सेव्या दयेकरन बेगी येया. मोठवें एक उल्हासूंचे कार्य आसा. आमच्या नव्या येजकाक उल्हासूंचे मोठवें कार्य आसा. दयेकरन वेगी वेगी येवचें. कार्मेलीतांनी पयलें आयकोवचें म्हाका. तुमीच थंय रावल्यार मागीर दयेकरन मुखार या. मोगशनो तुमकां परतून अनेक अपवणे दयाकन हांगा येवन बसात. हांगा कदेलां खालीच आसात. दयाकन हर एकली दयाकन वेग्गीं येयाच. जे कोणाक वेग्गीं घरा वचोंक जाय वेग्गीं हांगा येयात.
येया भितर येयात हांगा बसात. देव बरी सांज मागता तुमकां समेस्तांक. मोगाशानो आज आमच्या कार्मेल गुडयार एक नवाल घडला. कार्मेल बोर्ड वर्त्य अभिमानान पवित्र सभेक सोग याजकांक भेटयता. कार्मेल बोर्ड कार्मेल माये सांगता संतोसता. हो दीस जावन आसा देवाक अर्गां दिवचो दीस. सोग नवे याजक आमकां कार्मेलितांक फावो जाल्यात. त्या देखून हांव येवकार मागता मानादीक बाप सिल्वेस्टर डिसोजा कर्नाटका गोवा कार्मेलाइट प्रोविन्शियल बाप मेल्विन डिकुना सांजुजेच्या कोवेंताचो वडील नवे याजक उदेल्ली आयची नक्तिरा बाप प्रितेश ट्युक्रास्ता बाप स्टॅनी लिस्टन पिंटो बाप प्रणय पिरेरा आणि बाप अवित पायस. तांचे सांगता दियाकोन जेस्विन टॉम बिनॉय आणि दियाकोन मोविन डेस्मंड पिरेरा. ह्या सर्वांक हांव ह्या वेदीर आपयता जोरान घट्ट ताळ्यांच्या आवाजान. ह्या सर्वांक वेदीचेर आमी आपोवणी दिवया. जोरान घट्ट ताळ्यांच्या आवाजान. ही आमची कार्मेलीत नखेत्रां आज परजळतात. देवाच्या शेतांत देवा खातीर आणि देवाची सेवा करूंक ते मुखार आयल्यात आणि जेजू क्रिस्तस ते जाल्यात. तशें म्हळ्यार हांव क्रिस्त जावन आसा. त्या देखून मोगाशानो ह्या भावांक उल्हासोंच्या ह्या मोठ्या कार्याक तुमकां हर एकल्यांक माया मोगाचो येवकार आमी मागता. मोगाशानो घोडसाण आमी वांटून घेवया. कित्याक आमी हर एकली संतोष पावंक एक कारण आसा. आमचे मुखार नवे याजक आसात. त्या देखून केक कातरच्या मुखांत्र घोडसाण आमी वांटून घेवया. तशेंच आमचे कार्मेल भाव आसात. हे भाव एक मधुर गितां मुखांत्र आमच्या ह्या भावांक शुभाशय पाठयतात आणि बरें मागतात. दयाकन उल्हासाचे गीत गावन आमच्या भावांक आमी शुभाशय पाठोवया. सोदी सुदेलो देवान आमकां फावो केलेलो आमच्या भावाच्या याजकी दिक्षेचो. संतोषानी गितां गावून उल्हासाचे दुरे घेवन मागता जावन जिणी नंद. उगडास धरून देवान तुमकां आपयले नांवान आकारचे आदीस तुमकां आवयच्या गर्भान. उगडास धरून देवान तुमकां आपयले नांवान आकाशे आदीस तुमकां आवयच्या गर्भान. लोकां मागणे सर्गी व्हरून सर्गी मेसाव आमचे हाड. लोकां मागणे सर्गी व्हरून सर्गी मेसाव आमचे हाड. सर्गी मेसाव तुमचे देवून आतां सदांकार. सर्गी मेसाव तुमचे देवून आतां सदांकार. संतोष सोदी सुदेलो देवान आमकां फावो केलेलो आमच्या भावाच्या याजकी दिक्षेचो. संतोषानी गितां गावून उल्हासाचे तुरे घेवन मागता जावन जिणी नंद. एक बापूय जाणा आपल्या भुरग्यांची तालंतां कसली आणि भुरग्यांची सारकी जाणवाय त्या बापायक आसा आणि तो बापूय जावन आसा ह्या सौगा भुरग्यांचो फादर दीप फेर्नांद. आता फादराक मुखार येवन ह्या भुरग्यांची वळख ह्या नव्या याजकांची वळख आमचे मुखार दवरता. तशेंच तांच्या आवय बापायक मान करतात.
देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्तांक आमचे काळजां खंडीत जावन नाचतात आज उल्हासान भरल्यांत कित्याक आमकां 4 जण पुडपुडीत सोबीत याजक आमकां मेळ्ळ्यात. येदोळसो आमच्या सुपिरियर बापान सांगला आमचो प्रोविन्शियल संतोसान नासोन आसा. कालच्या दिसा 12 जण आमकां पयल्यो आंगवण्यो करच्या मुखांत कार्मेलीत वर्तांत भरती जाल्यात आनी आज 4 जण याजक आनी 2 जण जावच्या वाटेर आसात. देखून आज आमी संतोष पावता उल्हासता तुमचे संगी वो थोडो वेळ करसूंक. एकलो जायतो पियेतालो, कितले सांगल्यार आयकनातलो. विगारान समजोवन सांगलें काही भितर वचना. निमाणें म्हणालो आनी तूं असंत पियेताय जाल्यार तूं यमकोंडाक येताय. ओ थोडो वेळ उगो रावलो आनी उपरांत विचारलें ये म्हाका सोरो दिता पळय तो 12 तो यमकोंडाक येता गे. वय तो येता यमकोंडाक. थंय साकणें कबाब आनी बरें विकता पळय तो यमकोंडाक येता गे. तो येता यमकोंडाक. तर हांव यमकोंडाकच येता म्हणालो. सर्गाक वेची वाट दाखोवच्याक न्हय मात्र आपणाचें जिवीत पवित्र करच्याक बगार हेरांचें जिवीतय पवित्र करच्याक म्हणून तांकां मागलेले आसात. आनी खंडीत जावन आज तांकां आमी उल्हास दितना तांच्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देखून पयल्यान ह्या एकल्याची वळख करतना हांव मुखार पळयता बाप प्रितेश क्रास्ता आनी ताच्या वडिलांक बाप प्रितेश स्टीव क्रास्ता ऑफ सेंट एलिझाबेथ ऑफ द ट्रिनिटी. आवय बापय आसात सिरिल क्रास्ता आनी ट्रेसिल्ला पिंटो. तुमी मुखार येवचे, बसचें त्या मनाच्या चेराचेर. हांव विनंती करता वय दोगांय बसा. ताच्या उपरांत तुमकां आमचो प्रोविन्शियल बाप आनी तशेंच सुपिरियर बाप मान करतले. सांजुजे कामेली फिरगज वा मंजूरू हांगा हांची वस्ती. मनेस्त सिरिल क्रास्ता सादो दिसता पूण लॉयर LLB जालां ताचें पूण प्रॅक्टीस करिना. प्रॅक्टीस करून दुसऱ्यांक सोडलां. तशेंच MSW जाल्यार वासच्यांत जायते अभिरोस न्हय मात्र ताका ताच्या पत्नीक ट्रेसिल्ला पिंटो दैरादीक मात न्हय गॉड फियरिंग म्हणटा हांव. देवाचेर वर्तो मोग आनी विश्वास. हांच्या भावार्थाक लागून प्रितेश म्हणटा म्हाका देवपणे मेळ्ळें. हांच्या बऱ्या गुणांक आनी सालीक लागून म्हाका प्रेरण मेळ्ळें. आनी आज खंडीत जावन आमी संतोश्ता प्रितेशाची भयण आसा हांगा प्रितिका सिबल क्रास्ता. प्रदीप लागीं प्रदीप मॉरस हाचे लागीं काजर जावन ती ऑस्ट्रेलियांत आसात. तांकां एक सोबीत भुरगो आसा जोनाथन. बाई दिसता भाऊजी दिसना. हांगास खंय आसा थंय आतू बार आसा. सो प्रितेश खंडीत जावन फाल्यांच्या दिसा ताचें अर्ग आमी आसतलें वा मंजूरू आनी तुमी जायतीन तंतू वांटो घेतल्यात. येदोळसू परगट जाल्ले प्रमाणे येदोळसू एक बूक मोकळीक जालो गूण चिंतपाचो आनी एक बरोवपी. थंय एक पेन आसा पूण तें आमकां दिवंक जावचें ना. ताका एक साक्ष जावन म्हणल्यार बरी हो एक जायत्या गूण चिंतपांनी नेटयलेलो तसलो. देखून आमचो एक भाऊ ह्या भावाक मान करूंक अशें येता. ताका ताचें एक फेवरेट लिखणी जावन आसा. तो बसलो तर जाल्यार कितें न्हय कितें गिचूनूच आसता आनी पेपरां जायतीं खाली जातात. आनी आज हांव विनंती करता आमच्या नव्या ब्रदरा लागीं ते एक सांकेतीक जावन जें कितें काम ताणें सुरू केल्लें आनी की मुखारसून व्हर म्हणून तें पेन एक संकेत जावन ताका हातांतर करूंक. प्रितेश खाणांत भारी आशा ताका. वय खाण जेवच्यात आनी बरी टेस्टी बरी आशा. आनी थोडे फावटी ताका इतली आशा तो सोबदी खाता
ताणें वाचतना थोडे पटी इतलो फास्ट वाचता 5 शब्द असल्यार तातूंत प्रोनावन्स करचे 3 मात्र 2 ताणें कावंट जाले इतलो स्पीड तसो कित्याक ताची मोत ताच्या उतरांच्या की चड फास्ट आसा देखून मस्त बटी सांगला आसा प्रितेशा तुज्या मोतीन जाल्यार आमच्या मोतींत ट्रान्सफर जावंक टायम लागता इल्लो आमकां सुशेग दी आमकां इल्लो सवकासाय दी तुजे ताची हांगा शिकोवन दिवची या प्रिचींग आनी बरो इतलें गुंडाळेचें इतलें पावरफूल आसता जायते पटी आमकां समजोवंक कश्ट जाता आमचे ब्रदर्स म्हणटात तो इतले जोक्स करता एक्की आमकां समजना देखून नेक्स्ट तसो बूक येवंसो आसा जोक्स असो देखून प्रितेशाक सर बरें मागता हांव आनी तो एक कॉलेजीन टॉपर जावन आसलो आनी तशेंच आमच्या सेमिनरीन ती टॉपर जावन आसलो आनी मांडे म्हणसर शिकपांत तांतू आनी आमी शाबासकी पाठयता हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव प्रत्येक जावन सिरील दटोगू आनी तशेंच ट्रेसी बायक थँक्यू सो मच फॉर गिवींग अस द फ्ला ऑफ युअर फॅमिली देव बरें करूं हांव विनंती करता आमच्या प्रोविन्शियल बापाक आनी तशेंच सुपिरियर बापाक नव्या याजकाक मान करूंक आनी तशेंच ताच्या आवय बापायक देव बरें करूं म्हूण सांगू सुमेश संकळीत असच्या प्रमाणे ट्रेसीबाई आमच्या फादर रुडीची बहीण रुडी पाद्र्याब तुमकां सुमेस्तांक वळखीचो आमी सांगाती चेष्टे कापी चेष्टे कुचेष्टे हे पुरा जर आमी शिकल्या इल्ले म्हणून गोत्ता जाल्यार ते रुडीत हांव न्हू आनी प्रितेशाक ते रक्तांत आयला म्हण येत देव बरें करूं तुमी येस येस मुखार पळयता प्रणय पिरेरा आनी ताच्या आवय बापायक फिलीप पिरेरा आनी तशेंच एंजेलिन टेलिस तुमी मुखार येवचे सांबोस्तांव फिरगज पेरमन्नूर या फिरगज जावन उदेल्ले हे नेकेत्र जावन आसा नेकेत्र म्हणच्या की चेअर फिट जाल्या म्हणून खुशी जाली म्हाका प्रणयक एक भाव आसा प्रज्वल पिरेरा आयला गे प्रज्वल पिरेरा थंय आसा इल्लो आतां गट्टू वयर उगोल येस एसी मॅकॅनीक जावन काम करता युकेंत आसा पतीन जॉयसिन तावरो गेले त्या वर्सा तांचें लग्न जाल्लें प्रणय संगीतांत भोव हुशार ताची बोटां नासतातच संगीत म्हणटना प्रणय ह्या संवसारांतलो खंयची दुसऱ्याक येता हाचें तें टॅलंट रेकग्नायज करना आमचे ब्रदर्स म्हणटात ताका एक आमचें गिफ्ट आसा तुका सक्कट म्युजीक करूंक गोत्ता अंतलें एक म्हाका गोत्तू ना तें सोमा काम करता की ना गी म्हणून वय आमच्या संगीताचो निर्देशक जावन आसा आमचो ब्रदर लॉयक रास्ता एक कीबोर्ड रिपेर जाता की पळय दी पळय संतोष भरीत आणि खुशाली व्यक्ती सदांच हास्कुऱ्या तोंडाचो आणि इतलो तो इन्वॉल्व जाता गाम येवनूच आसता देवणूच आसता तरी पुरासान म्हणली ना ताका खेळच्यांत आनी पुरात मी थोडे पटी चिंतूंक बरो तो मोठो आसा खालें खेळच्यांत इतलो सुडसुडीत कितले बारीक आले तांकां तो फाटीं घालून जिखचे दसलो जायत्या संगतींनी जायती तालेंतांनी भरलेलो दसलो उलोवपांत तशेंत कोणाक इश्टाघात करच्यांत आनी तशेंच सेरमाव दिवच्यांत उखललो हात शिकपांत ती भोव चतूर पूण इल्लो आळशी ते एक हांव प्रयत्न करता फादर हाचे आणखी सुटसुटी जाता म्हण ताणें मस्तपटी म्हाका भास दिल्ली आसा पूण आमकां देव राखता म्हण येत आनी प्रणय खंडीत जावन आमी राखून रावता आणखी जायतीं फळां तुजे तावन उदेवून येवंक आसात प्रणयचे अर्गामीस आसा मेच्या 5 तारखेर पेरमन्नूर
मोगाचो स्वागत तुमकां आसतलो देखून तुमकां सोमेस्तांक प्रत्येक जावन प्रणयचो पाप्पा फिलीप पेरेरा साद्या व्यक्तित्वाचो मौनपणाचो व्यक्ती. काल आमी सांजुजेचें फेस्त संभ्रमलें न्हय गी. प्रणय कडेन विचारलें हांवें पप्पा कसो सादारण जुजे बरीत फादर म्हणालो. तशेंच ताची आवय आसा एंजलीन टेलिस बरें रांदता गई म्हाका पुताक पळयतना कळ्ळें म्हाका. तशेंच भोव मोगाळ आनी मायपासाची तुमकां दोगांयकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. फिलीप दटू आनी तशेंच एंजलीन बाई देव बरें करूं. तुमच्या कुटुंबाच्या थिकाक आमकां दिल्ल्या खातीर सदांच तुमचेर देव आपणाचे विंसणार आशिर्वाद घालतलो. सो थँक्यू व्हेरी मच. विनंती करता मोगाळ आमच्या प्रोविन्शियल बाबाक आनी तशेंच सुपिरियर बाबाक येवन तांकां मान करचे. Thank you. Muklo yazak asa Stanley Liston Pinto of Saint Louis Martin and Zeligere. Taso papa asa Ambrose Pinto. Tachi आवय गेले तेव्हा देवदिन जाल्ली. तिच्या जाग्यार ताची आकय आसा एलिझा डी सिल्वा आनी दोगांयनी मुखार येजे म्हणून विनंती करता. बोरी मार फिरगजेची सांजुजेक समर्पिल्ली फिरगज बोरी मार. भाव आसा तसो व्हडलो दोग चरकेते रोशन ग्लॅविन पिंटो आसा गी हांगा आसा. फुडलो नवरो परवा आयतारा ताचें खरर आसतालें. पानीर फिरगजेन ताचें खरर. दीपिका संगीत ताचें खरर आसतालें. सर बरें मागता. तो ऑटोमोबायल मॅकॅनीक जावन आपलो वावर दिवन आसा. स्टॅनी आस्कुऱ्या स्वभाव असो. तो अप्रूपताने खंय कडेन बसचें खंय वसुनूच आसा तेशीन वसुनूच आसता. थोडे पटी आमकां बगचें पांयाक कांय बांदून घालीचें गी म्हणून खंय कोंब्या बरी धवणूच आसता. ताची मोती तशेंच ताचें व्यक्तित्वय तशेंच भोव चतूर. आमच्या सेमिनरीक जॉयन जावच्या पयलें तो PUC जावन जॉयन जावच्या पयलें येणें जायत्या नारल्या माडांक सडला खंय नारळ काडटालो खंय न्हय न्ही. आतां इल्लें कश्ट जाता पोट लागता म्हणटा. स्टॅनी खंयचें करीत खंयचें करूंक जावचें ना म्हूण सांगूंक जायना. तितली शाती आसा तितली सकत आसा. थोडे पटी तो खेळटना आनी पुरो 2, 3, 4 वरां खेळल्यार पुरो जावन म्हाका पुरो जालें म्हणून बॅट रॅकेट आमी शटल खेळटा. म्हाका 2 गेम खेळटना मागीर सोलोवंक जायना. 4 वरां खेळल्यार दिवचो ना खेळटलो. गामान मुदो जावणें जाल्यार खेळटलो. खेळय तशेंच कामय तशेंच. भिरंकूळ विशेष रितीची एक सकत आसा. ही सकत खंडी जावन स्टॅनी फुडल्या दिसांनी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करूंक वापरतलो म्हणून हांव फाती येता. कित्याक जायतीं तालंतां जायतें बरें म्हण आसा आनी जायतीं सोदून काडूंक आसात. प्रत्येक जावन भुरग्यांक सांगात हाडच्यांत फुडारपण दिवच्यांत उलोवच्यांत वोकेशन प्रमोशनांत ताका जायतीं तालंतां आसात. हांव आशा येता आमचे प्रोविन्शियल बाबू तसलेच ताका कामांत आणखी चड आनी चड काम दितले म्हणून ह्या मुखांत ताची आल्ली तालंतां सगळीं सारक्या रितीन वापराक येतालीं म्हणून. देखून देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन पापा एम्ब्रोस पिंटो तुमकां बरी भलायकी दिवं. भोव हार्ड वर्किंग त्याग असो मनीस. सतानी तें कांय कॉम्प्रोमायज ना मागण्यांत आनी तशेंच हेर संगतींनी भोव जबाबदारेचें मुखेलपण ताणें कुटुंबाक दिल्लें आसा. गेले त्या वर्सा 2023 सप्टेंबरांत ताची पतीन स्टॅनीची आवय अंतरली. आमी एक घडी भरू तिच्या ससनाच्या विशया पासत आमी मागया. ससनाचो विशय दितिका येसुमिया
आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फुंकून दी. समाधानान तिचो वतनो विशय घेवन दी. आमेन. हांव विनंती करता परत प्रोविन्शियल आनी सुपिरियर बाबांक स्टॅनीक संकेत आसा विसरलो हांव. स्टॅनी आमचो ताका हें काम गोत्ता हें गोत्तू ना म्हणून ना. खंयचेंय करूंक तो तयार. प्रत्येक जावन खंय एक करंट गेलें जाल्यार स्टॅनी म्हणून सांगलें जाल्यार धांवलो. खंय उदक येना जाल्यार सांगलें जाल्यार स्टॅनी धांवलो. खंय कालें जालें आमच्या व्हेकल्स म्हणा धांवलो. खंयच्याक जाल्यार उखललो आतां. संकेत जावन आमचो ब्रदर रिक्सान तो वायरत देखून कटिंग प्लेयर आनी स्क्रू ड्रायव्हर. येस. आतां हांव विनंती करता प्रोविन्शियल आनी सुपिरियर बापांक ह्या जाकाक मान करूंक आनी तशेंच ताच्या बापायक आनी आकयक मान करूंक. येस. देव बरें करूं. फुडलो याजक बाप आवित पायस. बाळूक जेजूचो आवित पायस. येस. आनी ताची पापा आनी मम्मी आसात डेनिस पायस आनी तशेंच अनिता पायस. साहेब सल्वादोर फिरगज बेलतंगडी ह्या फिरगजेंत हांव उदेले निकेत जावन आसा. आविताची भयणी आसात अश्विनी पायस MCA कंप्लीट करून अकाउंटंट जावन दुबयक वावर करन आसा. हांगा थंय आसा. येस. आनी तशेंच आनी एक भयण आसा अनसिला पायस सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन बेंगलोरान वावर करन आसा. दोगांय भयणींक आमच्यो ताळये पेटता. येस. आंटी आयल्या गे तुजी. आविताची आकय आंटी मावशी आसा जुलियाना पायस. कित्याक देव पोणे पयलें पारखून आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर गेल्लें तिणें जावन आसा. आनी तिचो पूत कार्मेलीत जावन तिणें DSC धाडला. दोळे धामता. जावं तुका देव बरें करूं म्हणटा हांव. येद्या बऱ्या भुरग्याक आमकां आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर गेल्ल्याक फादर मेल्विन तांचो वोकेशन प्रमोटर आनी ताच्या उपरांत मेल्विना मुखांतर फादर राजेश मारता तशें येवन आमकां आवीत येवन पावलो तांचे दोगांय. देव बरें करूं म्हणटा. पूर्व मेच्या 6 तारखेर साहेब सल्वादोर फिरगज बेलतंगडी तांचे अर्गामीस आसतले. दोगांय पप्पा मम्मी डेनिस तशेंच अनिता पायस भोव कश्टी घरा गेल्लो. जायतो वावर उगत बसून हें करचें वेळ करचुंची मनशां न्हय. जायतो वावर आसात आनी बऱ्या संतोशान करचें तसलें. आनी तशेंच दादोशी मोणाचें जायतो मोग आनी तशेंच जायतें बरेंपण हांवें तांचें थंय पळयलां. सादेपण आसा. देखून तुमकां दोगांयक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांचें तावण जायतें आवीत थंय वतून वतलां म्हणून संगीत तें सादेपण. आनी तशेंच प्रकृती थंय ताका एक भोव लागशिल्लो घांस आसा. ताच्या रुमा मुखार ल्हान ल्हान चाट्ट्यो आसतात. च्या पियेल्लें कप्प तंतू आनी तूं खंयच्यान जाल्यार एक खंयची एक बी घाली खंयचें एक जडण लायलें तें केलें हें केलें आनी ताणें घाल्लें आपडलें जाता. आमी कितलें केल्यार तें करपडून येता. ताणें आपडलें बरें जाता फूल येता. हांवें ताका एक दीस हांवें ताच्या रुमान पळयतना रुमान ती आसा चाट्ट्यो रुमान ती सोबीत सोबीत जडां बरें डेकोरेशन शिस्तेचो मनीस म्हणयत. नितळाय आनी एका रितीची आंतरीक सोबायेक आरसो लावचे तसली भायली सोबाय ताचें थंय आसा. हांवें चड उलयना ताच्या तो तोंडा तावण तुवें 1-2 उतरां काडचें जाल्यार भारी कश्ट. हें भांगार आसल्यार बरी उस्तिजें मागीर एक लो येता. पूण वावर करच्यांत उखललो आहात. भलायकी तितली बरी ना तर जाल्यार वावर करच्यांत फाटी ना. कितेंय काम जावं दी हांवें तांतू मुखार.
देव बरें करूं म्हणटा आवितान आणकी जायते फुलोवंक आसा आनी फुलता कित्याक ताका एक हार्ड वर्किंग खंयचेंय एक करचें जाल्यार बरें करचें म्हणली एक आशा आसा आनी ती आशा तुका खंडीत जावन जायते फुडें व्हरता आनी बरें जायचें देवाच्या शेतांत वावर करचें म्हणली ही आशा तुका आणकी जायते फुडें व्हरता मुखार व्हरता म्हणच्यान कांय दुबाव ना. हांव मुखार आपयतां ब्रदराक वो आमचो आवीत न्ही मात्र अंतुबुरा नाजूक स्वभाव असो आनी ही नाजूक आमकां सड्ड गरजेचें केदाळा आमी पिडेस्त आसतना पिडेस्तांची सेवा करच्यांत नंबर वन आमचे मालगडे जायते याजक आसात. आवीत आसा म्हूण सांगल्यार दुसरें कोणी नाकात आवीतच जाय जावं पुरो गाई बांदूंक नाणोवंक खंयचें काम करूंक कांय लजें ना कांय दाखशें ना निमाणें व म्हळ्यार गुमूत काडूंक सती कांय पाटी मुखार पळय नासतना केल्लो तसलो संतोशान केल्लो तसलो 1-2 दीस न्ही सगळें वर्स करूंक तयार तितलें बरेंपण ताचें तें आसा. ताणें जायकीक नर्सींग म्हणून केल्लें तर जाल्यार ताका जायते काले डिमांड आसता आहलो देखून हांगा नर्सींग असो संकेत जावन वय आमी ताका आमी कॉटन दिता ती नाजूक आतां तुजें तें मुखारसून वचोन दी खंडीत जावन तुजें जावन आमच्या तितले बळवून न्हय आसल्या पिडेन आसल्या याजकांक भावांक जायत कुमोक मेळ्ळ्या आनीकी असलें तुजें काम मुखारसून वचोन दी. विनंती करता परत सुपेरियर आनी प्रोविन्शियल बापा लागीं बाप आविताक मान करूंक आनी तशेंच ताच्या वडिलांक दिन वाचूंक. थँक्यू देव बरें करूं. आनी आमकां 2 जाण दियो कोण आसात तांकां आज व्हड मेळो ना कित्याक तांकां तांच्या गांवांतच मेळचें आसा. पयलो आसा ना 19 तारखेर मेच्या 19 तारखेर ताचो गांव खंयचो म्हणून सांगूंक जायना बारीक कश्ट देखून आमी निमाणें एक गांव धरलो कित्याक दिल्ली गी केरळा गी आनी खंय गी म्हणून जाता निमाणें मैसूर करया म्हणून ताणें आतां मैसूर तसो गांव जावन विंचला. दियो कोण भाऊ जेस्विन टॉम बिनॉय ऑफ द इटर्नल वर्ड दैवीक शब्दसो भाव जेस्विन मुखार येवन बसचें. ताची आवय बापूय येवनात कित्याक ताची व्हड 19 तारखेर मैसूर आसतली. दिल्ली आसा ताची आवय बापूय दोगांय. बापूय पायलट जावन आसुल्लो आनी तशेंच आवय इल्लें सांगया रे जावन दी शिकयतालो ओके. आनी आवय नर्स जावन काम केल्ली तसली. ताका एक व्हड भाव आसा स्पीच एंड हियरींग हातूंत ताणें PhD केल्ली आसा आनी तशीच ताची वणी PhD करन आसा. शिकपांत उखललो आतां हाडू म्हणटा तसो पिल्ला म्हणटात आनी आनी करूंक जायनातलें कांय ना बिजी आसता. वगत तूं टायम वेस्ट करची संवय इतना एक 10 मिनटां मेळ्ळ्यार तातूंय कितें म्हणी करूंक आसा कितें म्हणी वाचूंक आसा. एक 2-3 दिसांक एक बूक काबार करताच वाचची आनी तातूंत आनी म्हाका कितेंय गरज आसा कालें करचें जाल्यार आमच्या 6 जाणां पैकी या उरल्या पळय पयलेंदरच्या हाका बिजी आसता बिजी आसल्याक धरीचें कित्याक तो करता म्हूण गॅरंटी आसा. उरल्या लागीं टायम आसा म्हूण तांच्या लागीं सांगल्यार ते टायम आसा म्हणून तर राखय दीत वो तसो न्हय. वो सांगिल्ल्या दिसात अशें शंकरी भोव एक सुडसुडीत आनी सिस्टमॅटीक मनीस. सेमिनारींत आमचे प्राध्यापक सांगून आशिल्ले प्रत्येक जण प्रितेश आनी जेस्विनाचें नांव मेन्शन करना. क्लासींत ते आसात म्हणटना आमकां इल्लें बेन दिसतालें खावचें न्ही जातली कालें सांगूंक जायना कित्याक ते तक्षण सवालां विचारतात
सकडा मुखार न्हय जाल्यार मागीर येवन विचारतात फादर तुमी हें सांगिल्लें ते इन्सल्ट करनात पूण आमकां इल्लें बेन दिसता देखून ते आसात म्हणटना आमी डबल चॅक करून येवन क्लास काण येवची आसली आनी एक प्राध्यापक म्हणालो तांकां क्लास काण येवची म्हळ्यार आमकां खुशी भोगताली आमकां खुशी भोगताली. आय सॅल्यूट यू थँक्यू जस्विन तो सभापती जावन आसा बिनॉय जोसेफ आनी आवय गेगी बिनॉय भाऊ जेस्नू चे ओकेशन प्रमोटर्स जायते आसा तो आमच्या हाका प्रांताक कसो आयलो म्हणून जायते हें आसा कित्याक आमचे प्रांत कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र गुजरात हांगा आशिल्ल्यांक मात्र तो केरळ असो दिल्ली पावलो आनी ताच्या उपरांत आमच्या हाताक देवाणच घालो म्हणून संगीत फादर सिल्वेस्टर लागीं आमच्या प्रोविन्शियल लागीं पयले मिलाखत जाली ईमेला मुखांतर ताच्या उपरांत फादर ज्योतावरो ताका मेळ्ळो आनी ताच्या उपरांत कोण आमचो फादर मॅक्सन खंय आसा मॅक्सन हाडे मॅक्सन तो ब्रदर जावन आसलो आनी तशें जायते ताच्या आपोवण्यांत जायत्यांचो हात आसा आनी तो आज खंडीत जावन दिन वचता देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी जस्विन टॉम बिनॉय हाका आमी शाबासकी फाटयता. परवा 19 तारखेर खंडीत जावन आमी सुमेस्त तुज्या खातीर मागतले हांव आनी वय हांव विनंती करता प्रोविन्शियल तशेंच सुपिरियर लागीं ताका मान करूं. येस थँक्यू. आनी निमाणो आसा मोविन डेस्मंड पिरेरा ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स क्रिस्तवांची आदार मोरी माय थंय जायती भक्त सेंट विन्सेंट दे पॉल चर्च कटपाडी उडुपी DSCG टावन हो आसा असो डॅडी आसा मार्क पिरेरा आनी आवय मोनिका पिरेरा. एक भयण आसा ताका मेलिशा बेंगलोर एअरलायनान काम करना आसा. आज ती कोणी येवनात न्ही गे बसान ट्राफिका वरवीं हें कालें कितें समस्या बंद वरवीं ती येवनात. परवां 21 तारखेर 21 मे 21 ताची वर्द थंय आसताली तसो तो बापलो ताका वर्द दितालो साहेब. तशें ताच्या कुटुंबांत जायते याजक आनी जायतीं धार्मिकां आसात. मेजून गेल्यार आय थिंक 27 गे कितली सांगली लास्ट 24 गे हय वो कडसून वो 25. तशें जायते देव बिरांतेचें कुटुंब आनी मस्त मौनपण असो व्यक्ती गुंडायेन कितेंगी चिंतून आसता. बरो सोबीत ताळो आसा. आज लदीन ताणें फुडारपण दिल्लें जावन आसा. एक सुदिंग वॉयस तो ताळो ताणें कंतार म्हणटना आयकुया म्हूण जावचें तसलें आसा. तो एक गांस म्हणयत ब्रिज म्हणयत आमी जाता तितले सांके बांदीचे हें कातरचें न्हय मात्र आमच्या धर्मा विशयांत पेल्या धर्मा विशयांत आमकां थोडे पटी कांयच कळीत आसना. आमी चिंचे पेलो धर्म म्हळ्यार कांय ना सकट देंव सारत म्हणून. पेल्या धर्मांत जायतें बरेंपण आसा. हिंदू धर्मांत जायतीं बरीं बरीं सतां आसात. आनी संस्कृत आमच्या कोंकणीच्या बरी ताका संस्कृत येता. ल्हानपणांत संस्कृत शिकला तो. जायते श्लोक जरा वयर श्लोक ताका येतात. थोडे पटी आमकां कन्फ्यूज करच्याक तो संस्कृतांत उलयता थोडे पटी. आनी मध्वाचार्य तसो फेवरेट. मागीर हांगा आयल्या उपरांत जेजू फेवरेट जालो. तशें वय तो आतां आमकां एक सांको बांदच्यांत तो जायतो वावर करतलो. हेर धर्मा विशयांत प्रत्येक जावन आमच्या भावां विशयांत हिंदू धर्मा विशयांत शिकोवंक आनी कशें जेजूची शुभ वार्ता त्या व्यक्तींच्या मोतींत घालूंक साध्य हें चिंतापूस भोव गरजेचें. कित्याक वातिकान दुसरी महासभा हें सांगता आमच्या भारतांत हें जायचें. हें खंडीत जावन बाप मोवीन करतलो फुडें म्हणली आमची एक आशा. आमी सर बरें मागता. मोवीन तें जायते टॅलंट आसात जायते बरेपण आसा. सवकास तीं येतलीं. कंतारां जायतीं घडिल्लीं आसात पूण कांय आवाज करिनासतना पब्लिसिटी कांय आशेवचो मनीस न्हय. मौनपणी सर नजूकायेन कसो मनीस
शाबासकी पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी विनंती करता आमच्या प्रोविन्शियल आनी तशेंच सुपिरियर बाबांक मान करूं. आल्बर्ट आयन्स्टायन दुसऱ्या महाझुजा उपरांत तो अशें म्हणलो, एज अ लवर ऑफ फ्रीडम वेन द रेवल्युशन केम टू जर्मनी आय लुक टू द युनिवर्सिटीज टू डिफेंड इट, knowing that they had always boasted of their devotion to the cause of truth. But no, the universities were immediately silenced. Then I looked to the great editors of the newspapers, whose flaming editorials in days gone by had proclaimed their love of freedom. But they, like the universities, were silenced in a very short while. Only the church stood squarely across the path of Hitler's campaign for suppressing truth. I never had any special interest in the church before, but now I feel a great affection and admiration for it, because the church alone has had the courage to stand for intellectual truth and moral freedom. I am forced to confess that what I once despised, now I praise unreservedly. आल्बर्ट आयन्स्टायन सांगिल्लीं उतरां आज इगर्ज मतां तुमकां मागता उजवाड आनी त्या उजवाडाक साक्ष जावंक, आनी तो सुमी जावण आसा तो उजवाड तें सत ताका साक्ष जावंक, साक्ष जाताना विरोधपण खंडीत येताले, पूण तें फुड करूंक तुमकां तो धैर्यान आनी आपल्या स्पिरितान भरतालो. हें जावन आसा आमचें मागणें. परत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा शाबासकी पटयता, म्हजी उतरां केल करता. देव बरें करूं. फादर दीप बापानो तशें ह्या नव्या याजकांची वळख तशेंच दियाकोन भावांची वळख आमकां करून दिल्याक आतां आमचो प्रोविन्शियल बाप उलयता. प्रसंग जालो, अधिक प्रसंगी जालो, आतां कितें राखोन आसा म्हणलें आमी नेणा. त्या देखून हांव आपयता आमच्या प्रोविन्शियल बापा लागीं. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक बरी सांज हांव दिता. पास्काच्या काळार बोगोर बोगोर आमी हो श्लोक गायता. रिपिटेडली वी से दिस एंटिफन. हो दीस सोम्यान घडोवन हाडला. संतोष भरीत जावया. दिस इज द डे द लॉर्ड हॅज मेड, लेट अस रिजॉयस एंड बी ग्लॅड. आनी आयज जेन्ना आमकां हे 4 नवे यादनीक फावो जाल्यात, आमी देवाक दिनवासता. हो दीस देवानूच घडोवन हाडला. माकणी जावचे आदीं, दिक्षा तांकां मेळचे आदीं हांव तांकां मेळ्ळो आनी तांकां हांवें म्हळें, यू आर ऑल शायनींग. आनी आतां पवित्र आत्मो देंवल्या उपरांत अदिकूच ते परजळटात. आनी होच परजोळ सदांच तुमच्या जिवितांत आसूं दी. हो पवित्र आत्म्याचो परजोळ दुसऱ्यांक तुमी दिवचो. तांची नांवां हांव पळयतालो, ह्या 4 नव्या यादनिकाची नांवां. They have 4 different surnames. एकलो पायस, मागीर पेरेरा, पिंटो आनी क्रास्ता. म्हाका इल्ली दूख भोगली, कित्याक हे फावटी डिसूजा ना. हांव गोंयचो, हांव डिसूजा. आनी आमच्या प्रांतांत 220 सुमार यादनीक आसात. 20 टांजानिया गांवचे, पूण 200 हांगासरले. आनी तातूंत 40 जाण डिसूजा. गोंयांत हे फावटी ना. म्हणटच गोंयांत म्हणटात फातर उडयल्यार डिसूजाचेर वो दुकराचेर पडटा गोंयांत. पूण देवान हे आमकां 4 यादनीक फावो केल्यात. आनी तांकां पळोवन तांचे मदें एक गोलियात आसा. सांगची गरज ना कोण पळय तो. सुमो रेसलरूय म्हणूंक जाता. तो कॉम्पिटिशन करता. आमचो फादर जॉर्ज आसा न्हू, जॉर्ज खंय हांगा आसा. वय, ते दोगूय कॉम्पिटिशन करतात. वय, सुमो रेसलर जावं. आनी एकलो आसा दावीद. तो निमाणो बसला पळय तो. वय, पूण
गूण तांचे सगळे दाविदा भाशेन. सो द्या गिफ्ट्स, द्या क्वॉलिटीज आय लायक डेवीड. साऊल जावन आसा इज्रायलाचो पयलो राजा आनी देवान ताका नाकारलो कित्याक तो वायट रस्त्यार चलूंक लागलो. सो गॉड रिजेक्टेड हिम आनी ताचे स्वातेर कोणाक सोदून काडलो? दाविदाक. आनी देव म्हणटा म्हज्या काळजा सारको म्हाका एक व्यक्ती वा मनीस मेळ्ळा, तो जावन आसा दावीद. आनी मागीर जेरमियास देवाच्या नांवान अशें म्हणटा, देव तुमकां आपल्या काळजा सारके गवळी फावो करतलो. आनी आदल्या पाप साहेबान आतां भागिवंत जुआंव पावलो दुसऱ्यान एक शिडकावणी बरयली याज्ञिकी जिविता वयर ऑन प्रिस्टली वोकेशन अँड लायफ पास्टोरिस दाबो वॉबिस. म्हणजे म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गवळी दितलो. म्हणटच हेच म्हजें मागणें. हे आमचे याज्ञीक देवाच्या काळजा सारके, जेजू सारके याज्ञिकाचो आस्कारी आसा, पेट्रन सेंट ऑफ प्रीस जॉन मेरी वियानी. तो अशें म्हणटा, प्रिस्टहूड इज द लव ऑफ द हार्ट ऑफ जीजस. याज्ञिकपण म्हणल्यार देवाच्या काळजाचो मोग. हो देवाचो मोग तुमी अणभवचो आनी हो देवाचो मोग तुमी दुसऱ्यांक दिवचो. तुमीच जेजू सारके जावचे. यू शूड बिकम क्रायस्ट टू अदर्स. हें म्हजें मागणें आनी हो म्हजो आवंडो. म्हणटच हांव तांचे गूण वर्णूंक वचना. फादर दिपान बरे भाशेन इस्कुटावन आमकां सांगलां. म्हणटच तांचे गूण पळोवन तांची नेमणूक जाल्या. We have finalized their destinations for their first priestly ministry after ordination. म्हणटच फादर आवित पायस बरी मराठी शिकला. तो राजवाडी आमच्या वासाय डिओसिसींत आसलो. म्हणटच मराठी शिकला. म्हणटच महाराष्ट्रांतूच दवरूंक आमी थारायला. तो आमच्या फिरगोजेंत व्हडली फिरगोज आसा बॉम्बेंत मिरा रोड, थंय तो आपली याज्ञिकी सेवा दितलो. दुसरो फादर प्रणय, तो शिमोगा आसलो. आतां बिस्पाचोय शिमोगा बिस्पाचोय लागशिलो इश्ट जाला. थिंगसर एका फिरगोजेन तो आपलो वावर आपली सेवा तो दिवन आसलो. म्हणटच तो शिमोगाच रावतलो. थिंगसर आमची इस्कॉल आसा. वी हॅव अ स्कूल. आनी मुखार तो आपली सेवा ह्या शिमोगा आमच्या ह्या समुदायांत दितलो. मागीर आसा फादर स्टॅनी पिंटो. आमच्या गोंयांत एक घर आसा म्हापसा धाकटी सेमिनार. ह्या वर्सा थंय भुरगे नात पूण जायतो गवळीक वावर आसा फिरगोजांनी आनी मोटवाशाच्या घरांनी इन रिलिजियस हावजीस. म्हणटच तो म्हापशा येतलो इन आवर कम्युनिटी एट म्हापसा इन गोवा. आनी अकरेचो फादर प्रितेश माडंत्यार. थंय आमचे PUC शिकचे सेमिनारिस्ट आसात. म्हणटच थंय तांकां उत्तेजन दिवंक, तांकां आदार दिवंक आनी गवळीक वाव करूंक तो आमच्या घरांत माडंत्यार ह्या गांवांत आसतलो. खेरीत भाशेन हांव दिनवासता आयज सगल्या आवय बापायक आनी ह्या कुटुंबाक, कित्याक देव आपोवणी वयत थान पडोनात. दे ब्लूम, दे आर कल्टिवेटेड इन द फॅमिलीज. म्हणटच तुमकां सगल्यांक तुमचो हो सॅक्रिफीस हांव मानून घेतां. आनी तुमकां काळजान थावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. तांकां सगल्यांक आमी ताळयो पेटोवया. कित्याक व्हडलो सॅक्रिफीस करून तांचे पूत तांणी आमचे कार्मेल सोबेक तांणी समोर पिल्यात. आनी तांच्या ह्या पयनांत अप टू दियर प्रिस्टहूड आत्मीक आवय बापूय आसली. बेनिफॅक्टर्स आमी म्हणटा. तांचोय आयज आमी उगडास कोत्ता. हांगा आसात जाल्यार तांणी हांगा येवन ही सर्टिफिकेट, अ टोकन ऑफ आवर लव एंड एप्रिसिएशन हांव नांवां वाचता आनी त्या नव्या याज्ञिकान ही सर्टिफिकेट तांकां दिवची. म्हणटच पयलो आवित पायस. एडवर्ड लिप्टे कॅनडा म्हणटच तो आसचो ना. फ्रांसिस्का एंड रबी मिश्किता फ्रॉम गोवा. लुदोविना डिसिल्वा ऑल्सो फ्रॉम गोवा. रेमी डिकॉस्टा गोवा. Guarino Carlo and Lucia from Italy. Father Clifford Fernandez, amso vigar, Cordelso vigar. So he also has sponsored Father Avid Paez. Sandra Paez and Arun Siquera Sadgi Kodialchi.
Abraham and Cecilia D'Souza from Mira Road. Alphonse D'Souza from Mumbai. Irene Ursula Alva from Mumbai. So I think none of his benefactors are here. Thank you for David. Pranay Pereira. Edward Lipte again from Canada. Filomena Norona from Goa. Gemma do Rosario Fernandes y Ataid, Goa. Martin and Marissa D'Souza, Goa. Rosella Coziga Aggiusi Guadino, Italy. Sister Beris Gonsalves, Italy. Bestogi K. Isaac from Kushalnagar. Gerald and Lavina Crasta from Loreto. He's there. Gerald is there. Yesterday? Your son's profession, first profession. Yes, correct, yes. This is his son, Leroy. He made his profession only yesterday. First profession, first religious profession. Thank you. Anthony and Josephine Menezes, they are also our OCDS members. They are in Mudbidri, I think they could not come. Anchilla Brito from Udupi. Thank you. Thank you, Father Pranay. Father Pritesh Krasta. Virginia Lejeune from Canada. Effie Viegas is here. She is our OCDS member from Goa. She will be here somewhere. There she is. I'll announce also the next names. If they are there, they can come forward. Pyarelal and Carmelita Pereira. She's also there. Yeah. Come. One at a time. Yeah. First, Effie. Wait. Okay. Come now. Architetto Rauci Umberto and Annabella, that is from Italy. Harry and Joyce Fernandez from Mangalore. Victor Gerald Lobo is there. Victor Gerald Lobo. He's gone, I saw him. His Father Walter's brother. Rudolph and Octaviana Vaz, they are not here. William Tauro from Mumbai. Dr. Peter from Switzerland, not here. Marcus Almeida from Udupi. Thank you. Thank you, Father Pritesh. Last is Father Stani. Galdina Di Costa from Goa. Lydia Pritwani, also from Goa. Lydia is there. Celine Fernandez, Mangalore. Patricia Ann Pinto, Mangalore. Irene and Raymond D'Souza, Mumbai. Reading from Switzerland. Raphael Ida Matthias from Udupi. Okay, thank you. So thanks to all these benefactors for accompanying them through your prayers, through other means of support. And once again, congratulations to all our new priests. God bless you all. देव बरें करूं प्रोविन्शियल बापानो सांज जाली
सकाळी आनी मस्त वेळ आसा त्या देखून मोगाच्यान सक्तांनी उलोवंक जालें. आतां उलोवंक तयार आसात आमचे नवे याजकाच्या तर्फेन बाप प्रितेशा कापयल्यार तो मस्त उलयता, बाप स्टॅनी ताचे की चड उलयता, बाप प्रणय आनी की मस्त उलयता, बाप पवित इल्लेशें उलयता. ते देखून ताकाच आमी आपया. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. गुड इवनिंग. 15 दोस सांगले हांव मस्त उणें उलयता म्हूण, त्या देखून हांव उणें उलोवंक प्रयत्न करता. सो याजकानो, धार्मिकानो, कुटुंबादारानो, सैऱ्या धैर्यानो, आमचे वयर मोग दवरून हांगासर आयलेल्या तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. आयचो दीस आमच्या जिणेंत विसरूंक जायना तसली घडी. हो दीस आमच्या ल्हानपणाचें स्वप्न जारी जाल्लो भोव संतोशाचो पवित्र आनी भागी दीस. जेजू क्रिस्तान आमकां विंचून पवित्र करून पवित्र तेलान माखून ताचो याजक जावन अभिषेक केल्लो दीस. देखून बाप प्रितेश क्रास्ता, बाप प्रणय पेरेरा, बाप स्टॅनी पिंटो हांचे थरपेन सोम्याच्या आल्तारी सोडोवंक आमकां आदार दिल्या सर्वांचो उपकार रटोवंक हांव हांगासर उबो आसां. पयल्यान पयलें ह्या कार्मेल वर्तांत एक याजक जावंक आमकां फावो केल्ल्या धन्य देवाक आनी कार्मेल सायबिनीक हांव दिनवास पाठयतां. हांव उपकार भावुरतां शिवमोगा दियेसीचे गोवळी बाप अदीक मनादीक दोतो फ्रांसीस सरावो हांचो. ह्या बागी दिसा आमकां याजकी दिक्षा दिवन आमकां तांणी याजकी वर्गाक उबारला. गोवळी बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव दिनवास पाठोवंक फावो आमच्या आवय बापायंचो, भाव भयण्यांचो, कुटुंबादारांचो, तांची ती सादी कश्टांची, मागण्याची आनी त्यागाची दिनी आमच्या याजकी जिविताक सदांच प्रेरण. तांच्या ह्या अपरिमीत मोगाक आनी त्यागाक हांव काळजान तावन तांचो उपकार भावुरतां आनी देव तांकां 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दिवं म्हूण मागतां. हांव दिनवास पाठोवंक आशेतां आमच्या प्रांतील वडील बापांक, भोवमानादी बाप सिल्वेस्टर डिसोजा आनी तांच्या सर सल्लागारांक आनी आमकां सर सहकार दिवन कुमकन वर्दी गरज आसची सर मांडावळ पळोवन घेवन आमकां पाठिंबो दिला. तुमकां समेस्तांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या वर्दीचो संभ्रम बऱ्या रितीन जायज तर सांजुजे समर्पिल्ल्या कोवेंताच्या सर संध्यांनी जायती मिनत आनी वावर केला. सर सहकार दिल्ल्या वडील बाप मानादीक बाप मेलविन डिकुन्ना, तरबेतदार मानादी बाप दी फर्नांडीस, पुणशेतीचे दिरतको मानादी बाप स्टीवन पेरेरा आनी सांजुजे कोवेंताच्या सर फ्रादिंक आनी भावांक तशेंच सर जबाबदारी घेतिल्ल्या मानादी बाप क्लिफर्ड हांव तुमकां आभारी जावन आसां. हांव उगडास काडूंक फावो आमच्या आदीं गेल्ल्या आनी उपरांत आयिल्ल्या आमच्या सांगाती भावांचो. आमच्या ह्या 13 वर्सांच्या पयनार तांणी आमकां जायतो सहकार आनी पाठिंबो दिला. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार भावुरतां आमच्या आदल्या प्रांतीय वडील बापांचो, मानादी बाप आर्चिबाल्ड गोन्जाल्वीस, मानादी बाप चार्ल्स सरावो, मानादी बाप पियूस सोस, मानादी बाप जो सांतमेर हांचो. हांचे बराबर विविध हंताच्या तरबेती वेळार आमकां आदार दिल्ल्या वडील बापांचो, तरबेतदारांचो, अदमी डिरेक्टरांचो हांव काळजांतावन उपकार भावुरतां. तशेंच आमकां कार्मेल वर्दीची वळख करून दिवन आमकां कार्मेलीत वर्दीक वाड केल्या सर याजकांचो हांव उपकार भावुरतां. आयच्या संभ्रमाची देवस्तुती भोव अर्थबरीत जावन मांडून हाडिल्ल्या मानादी बाप आश्वाद डिसोजा आनी तांकां आदार दिल्ल्या सांजुजे कोवेंताच्या सर भावांक आनी फ्रादींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या देवस्तुतीचे गायन भोव अर्थबरीत जावन गावून दोरत्या रितीन मागोवंक कुमक केल्ल्या कार्मेल खोयराचो हांव काळजांतावन उपकार भावुरतां. आमच्या याजकी तरबेतीच्या पयना वेळार आमकां मागण्याचो आनी हर रितीचो आदार दिल्ल्या सर आमच्या आत्मीक आवय बापायंचो उपकार भावुरतां. तुमी आमचे खातीर केल्ल्या त्या सर त्यागाक देव तुमकां सुभाम आशिर्वादांनी भरूं म्हूण आमी मागता. आयचे हे उल्हासूंचे कार्य भोव अपुरबायेन चलोवन वेल्ल्या मानादी बाप सिल्टन नोरोन्ना तुमकां काळजांतावन दिनवास. तशेंच आमकां बरें मागल्ल्या मानादी बाप दी फर्नांडीस तुमकांय दिनवास. आयच्या वर्दीची आनी ह्या कार्याची फोटोग्राफी तशेंच कार्मेल किरण युट्यूबाचेर शिदा प्रसार केल्ल्या कार्मेल किरण मिडिया हाचे डिरेक्टर मानादी बाप आयवान डिसोजा आनी तांकां कुमक केल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वयर मोग दवरून
पयस आनी लागीं थावन येवन ह्या संभ्रमांत भाग घेवन आमचे खातीर मागल्या सर याजकांक धर्म भयण्यांक सेकुला कामेले सांद्यांक बाळक जेजू पूर्ण शेतांत आमकां पाठिंबो दिवच्या सर संघ संस्थाच्या सांद्यांक सर आमच्या कुटुंबदारांक आनी इश्टांक आनी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा परत एक बोटी सर्वांक देव बरें करूं थँक्यू वन एंड ऑल. देव बरें करूं. फादर अवीत पायस. आतां आमी हर एकली उबे रावया आनी मोरयेच्या मानाक गीत गावन हें कार्य केर करया. कार्मेल दोंगरा वयले सायबिणी नमन तुका शारोतिणी सग संसाराची तूं राणी पावन करी पळणारी चिणी देवा कुशे खालती मान घालोय सडवणदाराक संसाराक दिलोय सर कसो सून मोगान वागयलोय मिसा वावराक तयार केलोय कार्मेल दोंगरा वयले सायबिणी नमन तुका शारोतिणी सग संसाराची तूं राणी पावन करी पळणारी चिणी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयले तुमकां समेस्तान देव बरें करूं.